मोगाच्या भाऊ भयणीनो रेतीरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक पयल्यान पयलें देव बरी सकाळ हांव मागतां. तुमचे पुरा राटावळी कुशीक दवरनू तुमची कामां सकयल कुशीक दवरून हांगासर तुमी आयल्यात. ह्या पूर्ण शेताक तुमी आयल्यात, पयस पयस तावन आयल्यात. तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन, तुमचे मागणी घेवन, तुमचे विनवणे घेवन हांगासर व्हडा बावडतान तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वस्त तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकयल दिलें. आमची माय तशीच मोरे माय, आमी मागतना म्हणटा तुज्या आश्राक दावरलो, तुजे ससाय मागुलो, कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. आमची माय आमकां निराशी करिना, खाली हातांनी फाटीं धाडिना. तुमच्या मागण्याचेर, तुमच्या तेसावांचेर, तुमच्या काळजाच्या अत्रेगांचेर आपले आशिर्वाद ती घालतली. तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार संतोशान तुमी फाटीं वेतल्यात. मोगाच्या न्हू रेतीरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमच्या मोगाचे पाद्र्याप कोडयाळ तावन येतात. हर एक फावटी हांगा येवन ही रेतीर चलोवन व्हरतात. देवाच्या उतर आमकां मोडून सांगतात. सक्रामेंताचें आराधन कर, मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या खातीर मागतात. पयस तावन ते आयल्यात कोडयाळ तावन. तांकां तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हर एका सोनवारा दीस आमचे भाव हांगासर येतात. भाव जॉन वजंत्रां वजोवन अर्गां स्तुती आमकां कर्ण मागोवंक कुमोक करतात. तांकांय स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्ल्डाचे आसा ती रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाच्या न्हू तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 इगार बापांक देव बरें करूं म्हणटा. आमकां बोवा परमेश्वर स्वागत दिल्या आनी तुमकांय व्हरतो स्वागत आमी मागता मोगाचें न्हू. आनी आयच्या दिसा देवान साहित्य बरेंपण आमचे थंय खर्चाक आमकां हांगा आपयलां. आनी आमकां आपयलेलो देव केदाळे आमकां खाली हातांनी फाटीं धाडिना. कित्याक ताच्या मोगांत आयिल्ल्या कोणाकी सोम्याच्या जिवनांत ताणें खाली हातांनी धाडिल्लें आमी पळोवंक ना. कित्याक तूं शुभवर्तमानांत आमी पळयलें जाल्यार हर एक कडेन मनशान इसारता आसतना जेजून तांकां दिल्लें आसा. थोड्या कडेन इसार नासतनाय ताणें दिल्लें आसा. असो अर्थ इतलोच. सुम्या थंय कांयच उणें ना. आमी ताच्या लागीं बऱ्यान मागता आसतना तो आमकां खंडीत जावन दितलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जोशुआच्या ग्रंथांत आमी पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू पयल्या अवसरांत आमकां पळोवंक मेळटा. धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटाचेर दवर. तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायन पळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज एक सवाल उदेता. सोम्यान आमकां जैत तेवून जावंक आपयलांगी ह्या फळां बरी जावंक आपयलांगी म्हळ्यार जैत आमकां थोडे कडेन मार पळोवंक मेळटा. फळ दिवची रूख तुमी जाय यथेश्ट फळ दिवंक तुमी सकत जाय. म्हणजे सांगात तुमी आसात जाल्यार यथेश्ट फळ दितल्यात म्हणलो सोमी ती एक वर्ती बसवणी ताणें आमकां दिल्या. म्हणजे सांगात रावल्यार खंडीत जावन तुमकां कांयच उणें आसचें ना. यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्या. पूण आनी एक ताणें सांगलां म्हजें सांगता म्हजो पाटलाव करूंक तुमी येजे तर तुमचो कुरीच तुमी घेवंक जाय आनी तो वोवन म्हज्या फाटल्यान येवंक जाय. त्या देखून आमी चिंतूंक बरो फळ दिवचें म्हळ्यार कांयच कश्ट नासतना फळ दिवंक जाता म्हण ना. सवर्ण बेंडल्या शिवाय फळ दिवंक यथेश्ट फळ दिवंक साध्य ना. त्या देखून दाखवाल बऱ्या तरान सवर्ण बेंडून ताचे पांट्या बरें सारकें केलें जाल्यार मात्र ती बरें फळ दिता. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत म्हणजे कश्ट, थोडे फावटी पिडा, थोडे फावटी आमकां कितें देदेस्परपण जाता, थोडे फावटी आमचे थंय जायते समस्या येतात. हे सगळे उतरणी करूंक शिकले जाल्यार त्या दाळा आमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतले हांव म्हणटा आमचो स्वामी. त्या देखून कश्ट नातिल्लें जिवन केन्नाच आमकां मेळचें म्हण आमी मागचें न्ही. कश्ट ना म्हणल्या क्षण, समस्या ना म्हणल्या क्षण, पिडा ना म्हणल्या क्षण संतुश्ट जाता म्हण कांय गरज ना. थोडे फावटी कितें जाता अशें आसतना आमी आमचे इतल्या की जियेतात. सोम्या थंय होंदोन जियेना. सोम्या थंय होंदोन जियेनातल्यार तें जिवन निर्पळ म्हणून सांगलां. त्या देखून सोम्या सांगता एक जाव्या
गीत आमी गावया सोम्या घरसिया सोम्याचें नांव आमी वाखणया आनी वर्ते तरान सोम्यान दिल्लें बरेंपण आमच्या जिवनांत स्तुती गायन करुया सगळे आमी उबे रावया मोगाच्यान एक घडी भर आनी आयच्या दिसा व्हडा संतोषान व्हडा उल्हासान हें गीत आमी गायता आसतना संतोषान आमी आसचें हर एक रेते जावन आसा संतोष दिवची हर एका रेतेरेन जें कितें आसा आमच्या प्रॉब्लेमाक आमच्या समस्यांक जायते सोल्युशन ह्या पर्याय दिवचो आसा सोमी तो पर्याय आमकां दितालो त्या प्रमाणे आमी जेवया तुमच्या गीता बुकांत पान संख्या 52 पेज नंबर 52 सोम्याची स्तुती करया बुकांत 52 ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಮನದಿ ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ ಯಾರಟ್ಟ ಬಂದರು ಯಾರೇನ ಅಂದರು ನಾ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಯಾರಟ್ಟ ಬಂದರು ಯಾರೇನ ಅಂದರು ನಾ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ತಾಳಿಯ ಬಿಡು ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಣಿಯುವೆವು ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಣಿಯುವೆವು ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ನಿನ್ನಾಮ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವೆವು ದೇರಿ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ನಿನ್ನಾಮ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವೆವು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ಸ್ವಪ್ನ ನಮ್ಮೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ 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 ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಳಿತು ನಲಿದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಳಿತು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಲ್ರು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
मोरी गर्भेस जाता असताना पवित्र आत्म्याची सकत तिने घेतली. पवित्र आत्म्याद्वारे तो गर्भेस जातली मरये भिये नाका म्हणा लागलो बडवो. आणि तोच पवित्र आत्मो 12 जाणां सिसांदय आणि मरियम ते परत उज्याच्या जिबाने देंवता असताना ते असले त्यास वयल्या कुडांत सांगात ते असले पूण पियान ते असले. पवित्र आत्मा तांचे थंय देवलो आसता सगळें बरेंपण आनी सगळें धैर्य आनी कितें सगळ्यांच्या मती जाय जालो उजवाड तो सगळो त्या पवित्र आत्म्यान दिलो. त्या खातीर सांत पावल म्हणटा पवित्र आत्मा येता आसतना तुमकां कितें उलय जाय कितें सांगत जाय सगळें तो तुमकां शिकयतालो आनी तुमकां तो दाखोवन दितालो. त्या देखून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी बरोवंक जाय मोगाचे न्हू. तो पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी रावो दी. त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी बरया. पवित्र आत्म्या आमच्या थंय ये. पवित्र आत्म्या आमच्या थंय राव. तुवें दिल्ले सगळी देणी तुवें दिवची ते वर्तें फळां ते सगळें आमच्या जिवनांत भोगूंक आमकां पावो कर. तसलो माया मोग तसलो संत तसलें समाधान तसलो उद्वेग आनी तसलें संतोशाचें जीवन आमकां तूं दी पवित्र आत्म्या म्हूण आमी मागया. 145 145 145. स्वाधिकृतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तु देवोन सांगात म्हणया स्वाधिकृतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तु देवोन स्वाधिकृतम्या दैविकृतम्या मुझे तैरावों ये स्वाधिकृतम्या दैविकृतम्या मुझे तैरावों ये स्वाधिकृतम्या पवित्रतम्या स्वाधिकृतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तु देवोन ये स्वाधिकृतम्या दैविकृतम्या मुझे तैरावों ये बापान पाठयलेल्या पवित्रतम्या बसयलेल्या पवित्रतम्या धर्मदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्रतम्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रतम्या बापान पाठयलेल्या पवित्रतम्या जिसून बसयलेल्या पवित्रतम्या धैर्य दिल्ल्या पवित्रतम्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रतम्या स्वाधिकृतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तु देवोन स्वाधिकृतम्या दैविकृतम्या विस्मित बुदेना पवित्रतम्या जीविताचीस पवित्रतम्या बोलायके दातारा पवित्रतम्या गोदा काळजींच्या पवित्रतम्या विस्मित बुदेनार
तुमच्या पवित्रत्या स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तु देवो स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मोजे तैरावो स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तु देवो स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मोजे तैरावो सदा स्तोरावो आमचे तैरावो Alleluia, 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 Alleluia. Pona talian. देवाचे उतर ऐकूंक आमची खाळ जामोना आमी तयार केल्यान तें उतर आतां आयकुया. माथेवाच्या वांजेलांतले 6 अध्याय 25 to 34 वळ आमकां अशें म्हणटा. चीत दिवन आयका. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें भांगरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका. कणाप्रासची वर्ती आनी नेसनाप्रास कूड वर्ती न्हय. पळय, अंतराळची सुकणीं ती वंपिनान लुविनान वा तुप्यांनी पुंजयनान, तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याक उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करून आपल्या आवक थोड्या वेळाक पणय सोडोवंक सकत. आनी नेसना विशयां तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतलीं तीं काटपुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं गळोनात वा वळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सालमांव राय लेगोन आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक पुला सारको न्हेसलो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात. त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या थरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या बावडताचें न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पिवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सदचें अनबावडत्यांनी सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हण सर्गी आसतलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी तेची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक पुरो. फाल्यांक सोदी आयची खंत आजीक पुरो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. पुष्य मोगाचें अपुरबायेचो दीस देवान दिल्ल्याक देवाक आर्गां दिवया. देवाचो उपकार बावडया. कित्याक देवान केलें सगळें बरेंपण आमी मानून आयच्या दिसा रेतेरीक आमी आयल्या. आनी ह्या रेतयेचें इतलेंच आमी आशेवचें, आमी हर एकल्यानी आमचे थकलें आसलें सगळें राटावळी सोडनो सम्या थंय बावाट दवरन जियोंक आमी अत्रेकचें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कितें कंतिश्ट चिंतेश्ट दिसतात तुमी सगळीं. इल्लें आसा एकामेका पळया पळया इल्लें जे की पळया इल्लो हात शेक हँड करा. म्हाका दिसता कांय ऊब पावना म्हण दिसता. एकामेका धरात कांय जायना हात धरल्या. फारीत आमकां तें म्हळ्यार एक सवयर पडोवन गेला. आमी आमचितल्या काणून बसचें मोगेचें न्हू. आयच्या रेतेरींत संतोशान उल्हासान तुमी आसोंक जाय. आसोंक जाय. कित्याक म्हज्या फायद्याक न्ही. हांव संतोशान उल्हासान सगळो दीस आसता. म्हाका एक पटी बेजारायत रावचें तें किरी रावचें म्हाका जायना. हांव केदाळा म्हणटा किरी करिनाकात म्हणना, पूण म्हजें मायंड हांव सेट करून बरें आतां कोणें कितेंय कालें सांगल्यार कितेंय ताणें किरी केल्यार हांव तें किरी करून चियना. कित्याक म्हळ्यार आज आमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे कंत करना देरेस्पर जावन
मोतींत नाका इराराय दोन बसोन चियोंक आमी येवन आमी संतोषान जियोंक आयल्या हें आज आमी पळयता आदल्या वटेन रेतेर काण घेतना हांवें मोरयेमायच्या शेगुणा विशयांत हांव उलयल्लो मोरयेमाय वर त्या शेगुणांनी भरलेली आमच्या जिवांनी त्या शेगुणाच्या जावच्याक आमी उलयल्या आज सौम्य जेजू पाटलाव करचे आमी सौम्य जेजूचें व्यक्तित्व कितलें समजून घेतलां त्या विशयांत हांव तुमचे कडेन उलयतलो कोणाक एक दोळा मोद्या घातिल्ले बोर जावंक सुरू जालें आतुकला त्या दोळा म्हाका कळटा तुमकां बोर जालें म्हणून आनी हांव ताका जाय जाल्यार बोर जायनातल्या बरें करूंक तुमकां मेडिसीन हांव दिता कित्याक म्हळ्यार काल एकलो तरणाटो म्हळ्यार 9th स्टँडर्डचो एक भुरगो आयलो ताका पळयतना इतली आशा भक्तागी ह्या भुरग्याक कितल्या अपुरबाय तरान आमी मोल्ड करून खंयचे एका स्थितीक पावयेत म्हणून म्हाका भोगतालें कित्याक हांव इस्कॉलांत आसलें देखून म्हाका तें म्हज्या मतीन केदाळ्ळें रन जाता भुरग्यां पळयतना ह्या भुरग्याक येत लायनीर वयच्या बरी आमी मोटिवेट करयेत म्हणून त्या भुरग्याक पळयत आसतना हांव मिसाक गेलो म्हाका फोन केलें आनी मागीर हांव आयलो येवन पळयत आसतना ह्या भुरग्या पळयत तरणाट्याक म्हाका बारीक खुशी जाली हाचें कितें बरें तालेंत आसात काय कितें आसा काय खंयच्या तरान आसा पळया म्हूण पूण भितर वचून बसोन पाद्रीपेच्या रुमांत आमी बसल्या आनी अशें बसोन उलयत आसतना चेरक्या कडेन विचारलें कसो आय तूं हांव बरो आसा फादर स्टडीज पुरो कशें चलता बरें चलता फादर आनी तितलें जालें ताचें कन्वर्सेशन मुक्त जालें आवय कडेन विचारलें आवय कितें म्हणटाय तूं आनी तिणें म्हाका सगळें सांगूंक सुरू केलें फादर हो भुरगो दीस आनी रात म्हणनातल्या बरी 18 वरां TV पळयता 18 घंटे TV पळयता हांव म्हणलें कोणाच्या घरांत तो TV पळयता आमच्या घरा फादर आमी सांगिल्लें तो आयकना फादर TVनांतल्या मोबायल पळयता फादर इस्काला वचना फादर स्विमींग करतालो इतल्या अपुरबाय तरान स्विमींगांत आसलो तो आनी तो स्विमींग करना इतलो बोरापणांत आसलो फादर एक कडेन ताका प्रायज मेळोना फादर खंय बेंगलोरान गेल्लो फादर आनी बेंगलोरान गेले तर मोतीले डायवर्ट जाल्ली पळयलेंत त्या देखून ताका प्रायज मेळोना फादर आनी त्या दिसा जावन ताणें स्विमींगा वयचें सोडलां फादर इस्कालाकी वचना फादर अलोशियसान शिकता फादर 9th स्टँडर्ड पूण त्या चर्क्याच्या दोळ्यान तुमी दोळे दिवन पळयशात जाल्यार मोगाचें न्हू तें शार्पनेस तें तीक्ष्ण तें म्हणटा आमी दोळ्यांचें तीक्ष्ण तें पळयतना हाचे कडेन कितलो पावर आसा म्हूण कळी जाता हाचे उपरांत भुरग्या कडेन उलोवंक सुरू जालो भुरगो कितें उलटात उलयतालो खंय पेरंट्सांक देव ना देव आसलो जाल्यार म्हाका पळोवंक मेळटो खंय आसा तो ते बरो जायते कानोनां उलयला खंय तो हांवें म्हणलें तीं कानोनां पुरो हांगा चलना नाका आमकां पूण म्हाका आतां सांग कितें जालें म्हूण सांग आनी तो इल्लें उलोवंक दाखयलो हांवें म्हणलें दाक्षण आनी कांय ना हांव बिजनेसा बसलां म्हाका बिजनेस प्रॉफीट जाय म्हाका बिजनेस लॉस जावन नजो जायते जाणांनी आमी हें चिंतूना आमी बिजनेस म्हणटना काल तें आंगड घालची हे आनी कितें घालचें आनी कितें रन करचें एक ट्रॅव्हल्स रन करचें तें मात्र म्हूण चिंता बिजनेस आमच्या लायफाचें बिजनेस आमी जायते पडी चिंतिना लायफ संतोशान जियोंक वर्त्या आनंदान आसोंक सुम्या सांगात एक जावन जियेत आसतना बावडटांत आमी गुंडायक वचोंक तें जावन आसा आमचें बिजनेस हर एका क्रिस्ती बावडताचें बिजनेस जावन आसा हें सौम्य सांगता संतोशान जियोंक सौम्य सांगता उल्हासान रावोंक टू बी हॅपी टू बी जॉयफूल म्हणटा आमी इंग्लिशान तें जावन आसा आमचें बिजनेस पूण जायत्या जाणांचे आमचें बिजनेस लॉसार चलोन आसा आमी कितें बिजनेस घालांक जाय पात्रां म्हणटा बिजनेस घालची इतली कॅपॅसिटी आमकां आसाय हर एकल्याचें जिवन एक बिजनेस मोगाचें भावन आनी बेडेनो हें आमी प्रॉफिटान चलोवंक चिंतलें जाल्यार खंडीत जावन ती प्रॉफीट आमकां जाताच आमी कितें करता लेतारची जायगी नाकागी म्हणल्यार बरें आमी जियेल्या देखून दिसता ह्या भुरग्याक विचारता पळया बरो सुडाळ उलय म्हळ्यार हांवें ताका सुडाळ उलय हांव हांगा म्हाका टायम आसा म्हण येवना म्हाका रेतेर आसा आनी हांवें 9 वरांक ते रेते मंदिर पावचें आमच्या आनी तूं हांगा अशेंत जायगी नाकाक उलयल्यार जायना उलयलो बरो केन्ना उलयलो कित्याक अशें जालें डिस्करेजमेंट कसलें डिस्करेजमेंट म्हाका प्रायज मेळोना कित्याक प्रायज मेळोना हांव बरो करून स्विम करूना अरे बरें करून स्विम करिनातलें तुजें प्रॉब्लेम बाबा तुजें प्रॉब्लेम कित्याक तुवें बरें करून स्विम करूं ना हांवें चड प्रॅक्टीस करूना आनी म्हजें मायंड डायवर्ट जालें डायवर्ट केल्लें कोणें हांवेंच कित्याक म्हाका कित्याक एक तरेचें निरुत्साह म्हजे थंय भोगली आनी म्हाका केन्ना मॅडल मेळोना हांवें ग्रिजान सदलें म्हणा लागलो तो हांवें ग्रिजान सदलें
आणि म्हज्या जिवनांत आनी मुखार हांव स्विमींगाक वचना स्विमींग रावलें हळटार म्हजे इस्काल रावलें मागीर मिसांवाचेर रावलें दोतोन एक ना खंयचेय ना अल्तर भुरगां सगळे रावले त्या वेळार ताका देवाचें योजन ताका दाखोवन दिलें आनी म्हळें तुवें देवाच्या योजनांत तुका इतलें बरेंपण आसलें वॉट ए गूड पर्सनालिटी युआर वेस्टिंग इट म्हाका ताका पळोवन इतली खुशी जाल्ली की हांवें म्हळें म्हजें सांगता तूं इस्कालान म्हणे आसलो जाल्यार आय वूड हॅव क्रिएटेड ए मॉन्युमेंट म्हूण सांगलें मॉन्युमेंट लायक ताजमहल आनी आसा पळय तशें गोल गुंबज आनी आसा पळय ताका मॉन्युमेंट म्हणटाना ताका बारी इंट्रस्ट आयलें अरे म्हजे थंय पात्रांव म्हणटा एक मॉन्युमेंट करता हिंगी तो खंडीत जावन करता म्हळें हांवें खंडीत जावन करता आतां म्हजें सांगता तूं इस्कालान ना जाल्यार म्हाका तुवें 15 दिसां फाटीं मेळ्ळ्यार हांव तुका मॉन्युमेंट करतांत म्हणून सांगलें हांवें ताका आनी अशें उलयतना मोगाचें हांव आयलें एका डिसिशन शॉर्ट करून सांगता डिसिशन कितें म्हळ्यार घरा आसली टीव्ही 18 घंटे तूं पळयताय ते टीव्ही कंप्लीट आमी काण्ण पयस दवरया गे वयर माळ्यार गेल्या गे म्हळ्यार माळो म्हळ्यार तांच्या घाला माळो ना कोडयाळांत जाल्यार वयर एक दवरतात तें खालें म्हणे दवरूंक थोडे पटी तांतू म्हणे घालया गे म्हणे जायत बरें फर्स्ट टायम आय एम सीइंग एनी बॉय टेलिंग एट वन्स 18 घंटे टीव्ही पळोवच्या भुरग्यान सांगचें यस दॅट इज द बिगिनींग म्हणून सांगलें मागीर हांवें ताका सांगलें ओके मोबायल पळय वय थोडे फाटी पळयता फादर म्हणा लागलो बापूय थंय बसून आसलो पळया आमी कशें सुखींत पडटा मागीर पळय तुमकां सांगता जायत हांवें म्हळें मोबायल घे काय बापूय म्हणा घरा हो चर्को भुरगो इमिडिएटली म्हणा लागलो कारार आसा फादर चिदी म्हणा लागलो डॅडी कडेन इमिडिएटली गेलो आनी आयलो हे म्हजे मोबायल फादर म्हाका दिताय गे म्हळें इमिडिएटली एट वन्स ताणें म्हाका ते मोबायल दिले हांवें म्हळें हे मोबायल म्हजे कडेन उरताले ह्या मोबायलाचे पासवर्ड म्हाका गुर्तू ना म्हजेच मोबायलांत मॅसेजी हांव पळयना आनी तुजे मोबायल पळोवचे म्हाका कित्याक म्हाका टायमय ना आनी हांवें सांगलें म्हजे कडेन दवरलें म्हजे कडेन चिरको भुरगो येस आज संजेर आनी सकाळी आज संजेर तूं वता म्हाका मेळ्ळा येता संजेर तूं स्विमींगा वताय फाल्यां स्विमींगा वताय ताचे उपरांत त्या वेळार ताणें म्हाका म्हणलें उतरां म्हाका मोद्यागात इल्लें बोर जाता न्ही फादर मोद्यागात केदाळा म्हळ्यार सकाळी आनी सांजेर सोडून मोद्यागात बोर जाता पूण टीव्ही विसरो ना मोगाचेर पळय भुरग्याचे एक आमी भुरग्यांक थोडेपटी कितें करता म्हळ्यार करेक्ट गायड करूंक कळ्ळें जाल्यार आमचे भुरगे खंय वचना तुमकां हांव सांगता आमी गायड करतना वेळ जाता शीत वचून पेज जाता शीत वचून पेज जाल्ल्या उपरांत ती वाडल्यार कालें प्रयोजन खिचडी जाता ती त्या देखून आमच्या भुरग्यांनी आनी ह्या भुरग्याक हांवें सांगलें आर यू रेडी फॉर ए चॅलेंज यस फादर आय एम रेडी फॉर ए चॅलेंज टुडे इटसेल्फ आनी ती टीव्ही तुमगेर ऑन टीव्ही बंद करीचे ताचे वायर पुरा काडून ती वयर दवरीचे म्हणटाना दोगांय वयर सकयल पळोवंक सुरू जालें आवय आनी बापूय आतां पळयतना 18 घंटे हो टीव्ही पळयले देखून आवय आनी बापायक टीव्ही पळोवंक जावना तूं घालें पळयताय हांव एनिमेटेड शोज पळयता ओके रायट आर यू इंटरेस्टेड इन एनिमेशन नो आय एम इंटरेस्टेड PDS डेंटल सायन्स हांवें म्हळें फॉर युअर कॅपॅसिटी डेंटल सायन्स इज टू लो यू शूड एम समथींग व्हेरी हायर इज इट पॉसिबल येस जाता फादर म्हणा लागलो जाता फादर 9व्या क्लासचो इतलो सुडाळ उलयलो मागीर हांवें जायत म्हळें तुका एक 1,000 करता सगळें सारकें जाता आनी बोर जावच्या टायमाक कितें करचें म्हणून बापाय कडेन विचारलें हांवें तो म्हणा लागलो म्हजें पेस्टिसायड्स शॉप आसा फादर ताका हांवें सांगलां येवन वंडरफूल तुजे बिझनेस रन करूंक ह्या भुरग्याक कितें व्हर रावय आनी तो थोडें उलोवन शिकतालो हेरान सांगत आसतालो केदार रजेर मात इस्काला टायमार न्ही येस म्हणा लागलो जालें पुरो जालें मोगाचें न्हू गळ्यान ते कंत म्हणे आसा गे म्हणून पळयलें विचारलें ना कंत घालूं ना फादर घालूंक आयकना सीदा वो स्टोर वतें आसा एक कंत गाणें मागीर पळय वेतना आमचो रिसेप्शन काल आमचें पेस्त तो थंय पुलां मांडूंक गेला जायत हांव तुटून येता म्हळें हांव गेलो एक बऱ्यांतलें बरें कंत गाणेलें दवरलें थंय आनी आतां सांगलें तुमी तुमच्या भुरग्याक कशें वागयचें म्हूण कळीत आसो ना तर येवन विचारा तुमकां खुशेल बरें करूंक वचनाकात त्या देखून हांव गेलो कंत बेंजार करतना आमचो रिसेप्शनिस्ट धांवन आयलो हांवें म्हळें रिसेप्शनिस्ट जॉन ताचें नांव म्हळें हे मोबायल काळें हे म्हज्या रुमांत एका तें रॅका लागीं सायडीर हांव दवरतां तुका दाखयता आनी ही मनशां केदाळां आयलीं जाल्यार तर बापूय आनी आवय केदाळां आयल्यार तें मोबायल तुवें काडून दिता कित्याक म्हळ्यार हांव आसना हांवें बारी उणें आसचें खाली हांव
राती न्हिदो मात उरल्याचो हांव म्हज्या रुमांत मेळचें बारी उणें आनी म्हजें रूम केदाळ ओपन आसता तुवें केदाळ काडयत जायत म्हणालो आनी एकलो हांवें फाटल्यान कोण तो फाटल्यान कोण देंकलो गे कोण आं ताचें नांव सांगून तुमकां बारीक कश्ट जाता तेन्ना प्रॉब्लेम जाता आमचे प्रॉब्लेम इतलेंच त्या म्हण त्या जेवण सरचे आमकां वळख ना तो कसो आमकां नाटता म्हण कळीत ना खालें पाद्राव सांगता जेवण सर भितर बसून विदोळी करतना कळीत आं त्या देखून आमकां ताचें नांव सांगा हांवें ताका सांगलें चेरक्या भुरग्याक तुका आतां नाटता कोण हो म्हळें नाटता हांव तूं म्हणा लागलो तो हांव तूं नाटता तुवें कशें नाडूंक जाता बा तुज्या भितर एकलो रे फाटल्यान जावन काम करता अशें उलय तशें उलय पूण पाद्रा पाडे तशें उलोवंक अशें उलोवंक हांव तुका सोडिना हांव सोडिना म्हळें देव आसा गे ना गे म्हळें आसा आवय म्हणालो हो देव नांतू म्हूण सांगतालो तुमच्या मुखार आसा म्हूण सांगता हांव देव आसा म्हूण ताका दाखोवन दिला त्या देखून तो आसा म्हूण सांगता तुवें देव नातले बरें करा बिहेवियर केला तो म्हणटा देव ना म्हणटा व्हेरी सिंपल कालें तूं प्रॉब्लेम म्हण ओके जालें ताचे उपरांत हांवें सांगलें आनी मुखार तुज्या जिवनान कळच्या त्या जवसाराक खोट मारन धरणीक एक मारन खोट मारन तुवें सांगलें सैताना पयसर आसा लागलो म्हाका पळोवन हांवें म्हळें उबें राव म्हळें पळय सांग ताका म्हज्या जिवनांत आयिल्ल्या जवसारा ह्या वेळा तुका खोट मारन भायर घालता म्हूण सांग मारलीत ताणें थंय आमचे टायल्स आमचे काले ते ग्रानायट न्ही टायल्सान कांय जायना मारली एक खोट आनी आतां म्हणा लागलो वय फादर हांव करतालो तशें ओके पळया हो फाटल्यान येवन हाचें पुरा जालें वांजल रजा जालें मागीर कितें ताका दिवचें बायबल रिडींग आनी पुरा दिलें ताचे उपरांत हो आयलो बाप येवन फाटल्यान पुता नाडच्या बदला बापायक नाडलें फादर हे मोबायल म्हज्या कडेन आसून म्हज्या मुखार तो स्विच ऑफ करन म्हाका दिवूं दी म्हणा लागलो हांवें चिंतलें तुका बाळबूत सूर जाली जाल्यार हांव कित्याक तुज्या सांगाता झगडटालो तुका नाका हेका बापयक आनी आवयक म्हज्या लागीं हाडून आयल्यात तुमी हांवें सांगोना कित्याक हाडून आयल्या कांय उलोवना म्हज्या पळसांत आलें काडलें दे तो स्विच ऑफ करून दिवन दी तें तुजें प्रॉब्लेम आनी तुजें बिजनेस म्हजें न्ही हांव बिजनेस केदाळय लॉसाक घालूंक बिजनेस घालोना म्हजें बिजनेस प्रॉफिटाक तूं लॉस करून घेताय जाल्यार तूं कर घे आतां त्या भुरग्याक कितलो वेळ आसा घरान ताच्या मोबायल आसा बापाय कडेन झगडनो म्हजें मोबायल म्हाका दी म्हूण ऑन करूंक ताका कितलो वेळ आसा कितलो वेळा किणा भितर उडी मारतालो हे म्हजें प्लॅन इतलें सक्सेस जावचें प्लॅन हो मनीस निर्पळ करूंक ताका कांय चिंतलें कोणा पाद्राप दोरी जाल्यार मागीर कशें विचारचें हांव मोबायलां म्हजे कडेन केदाळे दोन घेना म्हज्या टेबलार 2-3 मोबायलां केदाळां आसतात भुरग्यांची पूण ते वत्ताय करून पेरंट्सांनी काडून दिवचे ह्या भुरग्यान डायरेक्ट आय वील गीव माय मोबायल एट वन्स घरान हांव तें खारार आसा म्हणून ताची की काडून वचून धांवन वचून गडी भितर हाडून दिलो भुरगो दॅट इज द बिगिनींग आनी तें आसतना मोगेच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत आमी जायते बडी समजून घेना मागीर पळया कितें जालें मागीर ती आमच्या सेंट जोसेफ कॉलेजीन काम करता तीचो एक त्या कॉलेजींत काम केल्लो लायब्ररीन काम केल्लो मनीस म्हज्या लागीं आयलो तो आमच्या रेतीर मंदिरांत केदाळ तुमी पळयतात साक्रिस्तांचें काम करता तो आनी तो म्हणा लागलो फादर ह्या आवय बापायची सळगी चड जाल्या देखून हो भुरगो असो जाला फादर हांव ताका बरो जाणा फादर हांव म्हळें सळगी चड जाल्ली हांव सारको करता आसलो बाबा पूण ताणें परतून सळगी घेतली जाल्यार हांव घालें करूंक शकतालो हांव कांय करूंक शकना एका मनशा खातीर म्हाका जिवंक जायना म्हाका जायतीं जाणां येतात ह्या एका मनशा धन रावंक जाता सगळें सारकें गेल्लें आसता लास्ट मिनीट ह्या मनशान अशें केलें म्हळ्यार म्हाका भावान आनी भयणीनो जायते बडें आमीच आमचो पण कोणटा आमचो पण कोणून त्या पणांत आमींत पडटा कित्याक आमी संतोशान जिवंक जायना कित्याक आमी केदाळी खंतींत हिरारायंत बेजारायन कोणी म्हज्या कडेन झगड्या घेत जाल्यार झगडे घेनात कितें ताणी उलटा उलयत जाल्यार हांव म्हणटा थँक्यू सो मच तुका उलोवंक दुसरे टॉपीक ना जाल्यार तूं उलय सोड तुजें टॉपीक सोड तें तुजें टॉपीक सोड तुमकां पळोवन हांवें एक एग्जाम्पल दिलें तुमी थोडीं आसल्यात गिनांगे गुंतून आमच्या कापुजीन फ्रायरीचें एक एग्जाम्पल हांवें दिलें आमी 15 जाण पाद्राप कशें आसा हांव कशें जियेत हांव कितलें आपुरबायतरान आमचें साळावळ आसा म्हणून सैतान खंय नाटता म्हूण तुमकां सांगता त्याच दीस हांगा तें वखपल तुमी काडून पळयशें जाल्यार म्हजें
21चे म्हण दिसता त्यात दीस सांजेर आमी एका गेट टुगेदराक गेल्ले पाद्राबागर आमच्या सुबेराच्या गेट टुगेदराक पळया जेवण सारको सो नाडटा पळया आनी ह्या वेळा जेवण सारा कळीत आसलें हांवें तें बरें एक एग्जाम्पल हांगा दिल्लें आमच्या कापुजीन फ्रादीन आमी जियोवचे सांजेर जाताना एक मनीस आमचो पाद्राबेकलो आमी इतले जाण कितले एक 12-13 जाण बसून आसले 13 जाण बसून कितें गे इश्यू आयलो इश्यू म्हळ्यार इतलेंच पाटी वता आसतना आमच्या गाडयेर आसचे 7 सिटी आमी आसा 7 जाण पूण फाटल्यान एकलो बसल्यार आनी एकल्या पांय सोडूंक जायनात त्या देखून 7व्या मनशान खंय बसचें पळया 7व्या मनशान खंय बसचें तितल्यार हांवें एक जस्ट तो म्हजो भारी बरो फ्रेंड केदाळे आमी बरें उलयता ताचेर चड्डी उलोवचे हांवें तालें हांवें म्हळें तो पाद्राब वयर बसतालो ताचें नांव काडून सांगलें तो वयर बसतालो टॉपार आनी हांव हेणें हात घालून ताका घट्ट धरता म्हूण सांगलें तमाशेक सांगलें देवा सांगलें तितल्यान मोगाचें न्हू तो एक पाद्राब उडी मारलो आनी ताणें एक दिल्ले शब्द आसात एक घडी म्हाका वयर सकयल जालें अरे वो कसो असो उलयता काय मागीर पळया जाणवाय पवित्र आत्मा दिता म्हणजे आकाश इमिडिएटली म्हाका पळय लागलें सुमार जाण कित्याक म्हळ्यार ताका गोंय वो कालें सांगता घेता ताका असो गोमट्यान खोलता गे म्हण चिंतलें ताणें चिंतलें हांव पयलेंचो रागिश्ट म्हण पयलेंचो राग ना म्हज्या तें आनी हे पळयलें ताचे दोळे पळयतना पळयचे मोगाचे न्हू सादारण सैतानाचे दोळे पळयल्या बरें जालें म्हाका इतले मोठे मोठे करून एका कुशीन राग येयलो तूं पिल्ल्या म्हाका सांगता गे म्हणून दुसऱ्या कुशीन पळया त्यात सनवरा हांगा दिल्लें उदाहरण काणकोण हांवें म्हळें सैताना म्हाका नाडूंक आयलाय न्ही गे म्हाका ह्या मनशाक इतली बरी कम्युनिटी स्पॉयल करूंक तूं आयलाय न्ही गे त्याच घडी हांवें म्हळें ना कांयच एक शब्द उलोवचो ना रातीर गेलो मोगाचें रातीर न्हीद पडटा गे ह्या मनशाचे दोळे आनी ताणें सांगलें उतरां आयलें मोतींत परत आयले थोडे थोडे आमी रेतेर दिल्यार पळय परत येतात तीं कित्याक म्हळ्यार जेवण सार तसो न्हू तुमी चिंती नाकात पाद्राबाक आतां नाडिना म्हण तुमकां दिता म्हळ्यार हांगा एग्जाम्पल कशें हो रातीर दुसरे दीस सकाळीं वचत जाय ताच्या दाराक खोट मारी जाय आनी ताका तर गोमट्या तर उखली जाय कित्याक म्हळ्यार तो म्हणजे इतलो स्ट्रॉंग ना तो मस्त हें आसा वेटान मस्त उणो आसा ताका गोमट्या तर उखली येत म्हाका इतलें म्हज्या मोतींत आयलें सकाळीं उठलो म्हळ्यार नेक्स्ट डे आमकां पाद्रीपेची पेस्त आयतार तो आयतारा ती शनवारा जाल्लें हांगा प्रिचींग करून वचून आयतारा हांव बारी बिजी जालो आनी वो पाद्राब भायर ते दिसना न्ही गे वो भितर ताच्या रूमांत तेणें वता हांव की आसा पळयता लायट आसा फॅन घुंवता वो भायर येना भायर आयिल्लो जाल्यार इल्ले प्रॉब्लेम आसलें कोण ना म्हण सादारण म्हणटाक हांव अजेस्ट करता म्हळ्यार सांज जाताना वो गार्डनांत आसा गार्डन आसतना ताणें म्हाका कालें म्हळ्यार म्हजें नांव काडून म्हाका आपयनाका म्हजें नांव काडून आपयना त्या दीस जोर करतना म्हाका सांगलें नांव काडून म्हाका आपयनाका आतां कालें म्हाका चिंतलें अरे ह्या सैतानाक हांव टायम दिन जाल्यार वो आनी सोडिना म्हाका आज रात्री म्हाका सोडिना वो खंडीत जावन म्हाका नाडटालो आनी म्हजी न्हीद पाड करतालो वो पूण सांगलें हांव थंय खंय बांदूंक बॅनर बांदूंक कोणा धांवताना हांवें ताका इमिडिएटली सांगलें हांवें ताचें आल्कुनांत आपयलें ताका ताचें आल्कोन गेलें म्हण तुमकां सांगना हांव तें आल्कुनांत आपयलें फादर फॉर एग्जाम्पल फादर डिसोजा ताका एकदम शॉक जालो वो कळ्ळें काय म्हजें नांव काडून आसा म्हाका आपयता आसा लागलो मागीर गेलो हांव सिदा लागीं बरें करून पटलून धरलें डोंट वरी आय डीड नॉट कीप एनीथींग इन द हार्ट मोगाचें बारीक बरें पटलून धरलो आनी म्हाका पळय लागलो हांवें म्हळें कांय ना नथींग टू से मोर दॅन दॅट वेरी गुड फ्रेंड्स वी आर सैतानाची नाडी सैतानाचें कितें तो करता तें सगळें स्पॉयल केल्लो जेजू कसो सैतान तो नाडटा आसतना तो म्हणा लागलो ए पाटीन सर सैताना म्हणा लागलो आनी त्या दी ताळण्यांत दिता आसतना सैतानान जेजूक 3 ताळण्यांत घालता आसतना तो म्हणा लागलो म्हाका कळीत आसा म्हजो बाप कितें जाय तें म्हाजें तान आशेता तें म्हाका कळीत आसा तुवें कांयच करचें बरें ना त्या देखून सम्याचें व्यक्तित्व आपुरबाय तरान ताणें मांडून हाडिल्लें जावन आसा देवाच्या वर्ते योजना खाल आज तुमी आनी हांव देवाच्या योजना खाल मुखार वचूंक पळयता आसतना सम्याचें थोडें व्यक्तित्व आमी पळोवया पयलें जावन आसा तो मागण्याचो मनीस पुराव दिना तुमकां ते 30 आसात हांवें कितले जाता तितले आज दिता नेक्स्ट टॉकान आनी बरे तरेन काण घेता पयले मागण्याचो मनीस जेजू मागतालो गे एक उदाहरण दिया पळया
सगळी रात एक कडेन मागलो खंय ताणें मागलोय केदळा सगळी रात मागतालो खंय तें आं अरे व्हडल्यान सांगा देवा तुमचो ताळो असं उणें जाल्यार जैता न्हू म्हणटा जोरान सांगा नाका म्हणटा तो व्हडल्यान सांगा गेसेमनी म्हळ्यार ताच्या पयलें कोणाक आपोवच्या पयलें सगळे रात तो मागण्यार आसलो हां सिसांक ताच्या सिसांक आपोवच्या पयलें सगळी रात तो मागण्यार आसलो भोव अपुरबायेचें तें कार्य आनी प्रमुख कार्य सिसांक ताचे मिसांव मुखार सून व्हरोंक आपोवच्या पयलें तो मागण्यार आसलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणटा पाद्रा बोब घालून तुका कालें पडोन गेला तो आयला 3 घंटे आसतालो हांगा मागीर वेतालो हात वयर करया म्हळ्यार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पावाना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी व्हडल्यान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हजे कडेन चिक्कें प्यार करा कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हयन्या उपटीन 2 म्हयने उपटी येवचें तो एक हप्तो तुमी इल्लें बोब घालीचें पडटाली जायत गे उरले पाद्रा काल सांगतात म्हण हांव तुमकां कांय सांगना म्हाका तुमी उलयनातल्या म्हाका बारीत बेजार जाता म्हाका चिंता तुमी म्हाका रागान पळयतात की मोगान पळयतात घेवन कळना रागान पळयल्यार मागीर हांव तुमचे कडेन भायर येवन म्हणे मोग करता हांगा मोगान पळयल्यार आमी सांगता मोगांची येवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तुमी चिंतले प्रमाणे पाद्राप कितें सांगोंक आयला तें सांगोन वचोन म्हणून वेचो व्यक्ती हांव न्ही हांव तुमकां पयल्यान सांगता हांव सांगोन वचो व्यक्ती न्ही तुमच्या मोतीन तें उरत जाय तुमी तें जियेत जाय त्या प्रमाणे हांव जियोन शिकलां त्या प्रमाणे तुमी जियोन शिकोवच्या खातीर हांव आयलां शिवाय फकत लेक्चर दिवन वयच्याक हांव येवना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उणो जालो क्लारा टिचर आहा हांगा क्लारा टिचर आयल्याय क्लारा सल्डाना आयल्याय वो मास्टर मासा ओके ताका तसो तो पयलो म्हजो गेस्ट आमच्या इस्कालांत पयलो गेस्ट येताना मास्टर म्हाजे कडेन आसली खाली 35 स्टुडंट तुमी येताना फस्ट तुमी स्टेजीर बसलो म्हाका आनीक उडास आसा आमच्या ट्रिनिटी सेंटर स्कुलान 35 भुरगीं तांणी बोब घाल्ली मणिपालवेच्या त्या रुटाक आयकताली तितलो व्हडल्यान बोब घालताली आनी ग्रावंडान ती 35 भुरगीं चल्लार पिल्लार धांवता आसतना मस्त जाणांनी चिंतलें कितें कोताय ह्या पात्राबाच्या इस्कालांक कांय 300 भुरगीं आसात कोणा म्हूण खंय जावन आयलो तो ताळो त्या प्रमाणे ती भुरगीं आमी सांगल्या प्रमाणे मोल्ड जातालीं आमी येदोळ तूं मोल्ड जाल्या त्या देखून आमी चिंता पात्राब सांगता म्हाका कितें पडोन गेला म्हाकाय कांय पडोन वचना तुमी अशें बसा कुरवोन बसल्यार कुरवोनूच बसतात सुडाळ अपुरबाय तरान कंटिन्युअस 9 दीस जावन हांव रेतेरी दिवन आसा म्हाका पुरासण बघना कारण सगळो दीस रेतेर ट्रॅव्हल केलें कितलें आसा म्हाका पुरासण बघना कित्याक म्हळ्यार हांवें चिंतलां म्हज्या जेजू लागीं वता आसतना पुरासणेन 3 घंटे म्हाका मेळ्ळे बऱ्या धरान येयले सुसेग करया तो सुसेग करून चिकी उबे राव आपल्या चिकी उबे राव बरें चालाक जायच्या हाव इट हॅज टू बी आसात तुमी काल एकलो म्हाका म्हणा लागलो बॉम्बे जावन मेळ्ळो म्हाका लॉरेटो हांव ताका मेळोंक गेलो तेजे सासूमाय सरिल्ल्या तो म्हणा लागलो फादर आमी बॉम्बे तुमी येताना 23rd ऑफ जानेवारी आमकां व्हडले प्रोग्राम आसात 10,000 जाणांचे ते व्हडले तांचे पुरा मंगलोरियन कॅथलीक ते येता आसतना फादर अशें जायचे की पवित्र आत्म्यान अशें देवाचें म्हणा लागलो म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान देवाचें जाल्यार मागणें स्ट्रॉंग आसा जाय बेश्टें पवित्र आत्मा आपेलेक्शन देवंक आमचो मॅजिकल पवित्र आत्मा न्ही ये म्हळ्यार येताना वच म्हळ्यार वेताना तोलो न्ही तो ते दुसऱ्या धर्माचो जाता आमच्यान जायना पूण आमी आतां सांगता बो अपुरबाय तरान गांवचें जॉनाना आमचो पूण हांव शिकयता तुमकां जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय वता मो ओके हांव एक्शन शिकयता जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय ओके रायांचो राय जाय जाल्यार एक किरीटा बरी करया जायत गे हांगा करनाका हें म्हळ्यार सैतानाचे किरीटा जाता त्या खातीर किरीट हांगा करया जायत गे किरीटा आसा जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय
जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय. ओके जेजू एसन कितें आनी पाटी करूंक गेल्यार बारीक कश्ट जाता. जेजू तूं म्हाका जाय. रेडी 1 2 3 जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय. ओके रेडी. तो म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा तो म्हजे थंय आसा तो तुजे. थोडी जाणां म्हणटा तो तुमचे थंय मात्र आसा नातल्या म्हजे थंय मात्र तुमचे थंय ना. म्हाका आतां कोण रावनाका. तूं एकलो तालो जाल्यार तिसल्यान थोडी आसात न्ही गे तांकां दाखोवचें. तो म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा तो म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा सर्वांत जियेता. तो म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा तो म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा सर्वांत जियेता. जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हाका जाय. आतां म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पांयांनी आसा. ओके पांयांनी म्हणटना जाय जाल्यार एक रावंडूच शे जायते नातल्यार गोवानान तुमी एकामेका पळयनात. ओके म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पांयांनी आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पांयांनी आसा चलोंक तो शिकयता. म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पांयांनी आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पांयांनी आसा. आतां चलोंक तो शिकयता. जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हाका जाय. आतां म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा आसोंक तो शिकयता. रेडी 1 2 स्टार्ट. म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा आसोंक तो शिकयता. जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हाका जाय. फुल्ला तो एक्सटेंड. जेजू तूं म्हाका जाय. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाक बरें करने ताळयो दिया. आपल्या भोव हापर पायताना ताळयो दिया. बरें कर ताळयो दिया. बरें कर हात इल्ले उजी आपल्या बरें कर बरें ऊन जायचे कांय करंट पास जायना तुमच्या थंय न्ही गे. आतां तेच हात सीद दोळ्याक वर आपल्या आनी एक पुटी टक 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 फास्ट 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 फास्ट. कांय आवाज येना. मास्कले मार्केटीचो मात्र आवाज आमकां न्ही गे. येस दोळ्याक वर आपल्या लास्ट आनी एक पुटी लास्ट टायम. येस व्हेरी फास्ट व्हेरी फास्ट. येस दोळ्याक बसया. प्रेज द लॉर्ड. हां इंजिन स्टार्ट जाला मात्र. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನರನಾಡಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ನರನಾಡಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಉಂಟ. ಹಾಗಾದ ಮುಂಚೆ
आम्ही बऱ्याच संतोषान असल्यार सदार म्हणटा वो लागीन ती येना पयस रावता ताका राखता तो केदाळ तुका त्रास दिवचे ओके जेजू मागण्याचो मनीस जेजू जायते मागतालो ताका मागण्याची गरज आसा की ना म्हण आमी विचारचे नाका गरज आसा कित्याक म्हळ्यार बाप आनी हांव एक जो कोण बापाक सतमानता तो म्हाका सतमानता पळया तांचे रिलेशनशीप तांचो संबंध वो संबंध ताका बरो कळीत आसलो बाप आनी हांव एक एक आनी वो संबंध तुमी बरो करून दवरलो जाल्यार आनी हांवें बरो करून दवरलो जाल्यार संतोषान जियोंक साध्य जाता त्या खातीर सोमी मागण्याचो मनीस इज ए मॅन ऑफ प्रेयर हर एक बडी मागणे आनी ताचें जिवीतच मागणे त्या देखून ताका कांयच पडोन वचातलें कोणी कितेंय करून खंयच्या दारां जियोन तो मात कितें करतालो खंडेम करता म्हणटालो सारकें न्हय अशें जियेनाका ताका कळीत आसलें त्या देखून जायते जाणांचे जिवान ताणें आपडलें जायते जाणां बरें केलें ताच्या मागण्याचो फळ तो जावन आसा बापा तुजी खुशी जावन म्हणा लागलो आनी हाचे अर्थ इतलोच हांव तुजें तें एक जावन रावता आनी तुजें तो एक जावन रावता तर म्हजें मागणें तें जावन आसा म्हजो आनी तुजो संवाद खंयच्या तरान मागतात तें तुमकां सोडुलें मगेचें जायते बडें आमकां कळीत आसा की ना गे आमकां डायवर्शन केदाळ येता म्हूण कळीत जायना काल आनी एकली स्त्री आयिल्ली आमची रेतेर जाली ती म्हाका फोन केलें हांवें म्हळें काल म्हाका कोणाक मेळोंक जायना म्हाका आनी एक मीस आसलें लोरेटो म्हाका वचूंक का ताचे उपरांत हांव येताना लेट जाता म्हणटा ना फादर 5 मिनटां मेळ्ळ्या पुरो म्हाका हें व्हेरी गरजेचें जावन आसा मुगेचे मान आनी म्हणलें मतीन दवरा ती म्हणा लागली फादर म्हाका कितें प्रॉब्लेम जाला मागीर कितें तें प्रॉब्लेम गे म्हळ्यार म्हजी सासू माई सोरोन 5 दीस जाले मात्र तिचे हर एक स्नॅप हांवें काडला व्हिडियो काडला आनी आतां म्हाका सांगा आतां म्हाका पळया हो व्हिडियो पळया फादर मागीर हांव कितें सांगता तें आयका व्हिडियो पळयलो तिची सासू माईची म्हाका वळख आसली जायती व्हडली ती आनी ह्या सुनेन मोगाचे 5 वर्सां एस्पेशली लास्ट 6 मंथ्स ताचे कितले कश्ट त्या सासू माय खातीर तिणें काडल्यात की हांवें म्हळें हॅट्स ऑफ टू यू माय डियर हॅट्स ऑफ टू यू धुवेन करचें काही चड एका सुनेन केलें न्ही म्हण सांगलें आनी बरें ती खंडीत जावन देवान तिका बऱ्या वर्त्या मरणा पावो केला कश्टली व्हडली वय देवान तिका एक ताणें उलोवच्या पयलें हांवें सांगलें आनी मुखार तुजी सासू माय देवा लागीं आसली तिच्या पुताची थोडी प्रॉब्लेम आसली थोडी बूद सारकी नासली ती मागोवन धाडटाली तुज्या सासू माय कडेन माग तुज्या सासू माय कडेन ते धाडटाणें म्हाका म्हळें फादर एका मनशान सांगलां तिचो आत्मो अर्द्यार सिरकाला काय हांवें म्हळें तें कालें आंबट केळ्या गळ्या लागीं लासता म्हणटा पळय तें सांगे म्हण विचारलें हांवें न्ही फादर ताणें सांगलां फादर ताका कितें हांव बारी म्हाका मस्त सोंसणीकाय आसा हांव बरें करून आयकता एकच ताणें म्हाका कांय हें जायना हांव कंक्लुजना वचन ओके जालें आतां खंय सिरकालो खंय गे मोद्याक सिरकाला खंय फादर वचोना खंय ताणें पळयलो खंय फादर तो वय गे आतां कितें करचें आतां तो म्हणा लागलो खंयच्यान मागण्यात आनी धाडूंक जायना तो तुज्या मागण्यात जायना एक मीस ती जाय एका मिसाक कितले 5,000 रुपये कितली मिसां 30 मिसां ग्रेगोरियन मासस फ्रांसिस्कन्स आर व्हेरी गुड एट इट कित्याक म्हळ्यार आमचे मलगडे व्यासाक आसा ते तांणी ग्रेगोरियन मिसांक भेटोंकूच आमी तांकां दवरता कित्याक म्हळ्यार तें कळमीत नासतना 30 मिसां ती खंडीत जावन त्या एका इराद्या खातीर ते भेटतात तर हांवें ताका सांगलें एका मिसाक 5,000 अरे वयके एकले मीस खंय म्हळ्यार ग्रेगोरियन मीस म्हळ्यार ग्रेगोरियन मीस सगळे युनिवर्सल चर्चांत आसचे 10,000 रुपये 30 मिसांक 30 मासस 30 डेज कंटिन्युअस हे ग्रेगोरियन मीस ओके रायट ताणें म्हाका सांगलें एका मिसा 5,000 तर ओत्मो बेगीन वयर वता की फादर म्हणलें म्हाका गुर्तू ना म्हळ्यार म्हज्या सिस्टमान तें बरा ना तो वयर वयचें सकयल वयचें म्हजी पात्याणी म्हाका इतलेंच सांगता म्हज्या आवय बापायन म्हाका शिकोवन दिलें इतलेंच आमी केल्लें पातकां सोमी बोगसीतालो एका दोळा ती संपूर्ण बोगसोनांत प्युरिफिकेशन पुलगोत्र जाता पुलगोत्रेन ती प्युरिफिकेशन जाल्ले उपरांत आमकां सर्गीच्या राजाक
तो दितलो त्या खातीर आमी मागचें आसा हांव खंय गेलो जाल्यार कोणें म्हाका म्हयन्याच्या मिसाक हप्त्याच्या मिसा आपयलेला कोणा लागीं वचून तेंता हांवें मागचें म्हजो भावार्थ म्हाका तितलें सांगता शिवाय तो अर्दो सिरकल्लो आत्मो हांवें येदोळ खंय पळोवना आनी त्या विशयान म्हाका कांय चड गुत्तो ना पूण हांवें चिंतलें फादर ते एक 1,50,000 रुपीज पास करच्या पयलें तुमचे लागीं येवन मेळया म्हणून तुमकां सिंग मागीर हांव ताका विचारलें तुजी आवय तुजी सासू माय काय जिवगत गेलाय ना एक्सिडेंटा मेले ना आडगत मेले ना मागीर त्या न्ही म्हाका गुत्तो ना फादर ते सांगतात ते सांगलें पुराय खंयचें जाल्यार तूं घाला गी गजमात आसा म्हणून विचारलें सांगलो मनीस कोण म्हणून सांगना आतां येता आसतना एका मनशाक हांवें सांगलें मनीस असो सांगता गे कितल्या जाणांचे जिवान मागीर पळयतना ते म्हणूंक लागले म्हाका दुसऱ्यान वळख करून दिली ताच्या गँगांत इतले जाण शिरकल्यात फादर म्हणा लागले ओके जायत तेजा म्हणटाना म्हाका वळख अशी दोगां जाणां तातूंत आसली बारी बरी मनशां ते पाप आमच्या पोट्टाक आयिल्ले दा मस्त कश्ट जाल्लें तें भुरगें आनी तसो घोव म्हज्या म्हणा लागलो फादर कितें म्हणी करनाका सुटका दी जाय फादर कंटिन्युअस रेतेरी काडून टोटल क्लेन्सिंग ताचें जाल्लें हापूर पळयतना बँगलोरांत इतलें बरें काम तें करनासलें आनी ह्या वेळार हांवें ताका हर एक बुडी सांगतालो भुरग्या मागचें सोडिनाका बरें मागतालें मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार तें इतर हिंदू धर्मांत आमच्या धर्माक पयलेंच आयिल्लें लॉंग बॅक आनी अशें आसा बरें मागतालें बरें माग आनी म्हणटालें फादर म्हाका आतां कांय प्रॉब्लेम ना फादर सगळें बरें आसा फादर 3 दीस पयलीं ताणें मागीर कॉल करून तें म्हाका म्हणालें रातीर म्हाका कितें सोडून जालां आनी त्या मनशाचें नांव हाणें सांगलें जावन आसा आनी एका कोणें ताका इंट्रोड्यूस केल्लें जावन आसा हांव घेत रावलो म्हाका म्हळ्यार मस्त राटवळ आसली तें पुरो काणोंक टायम नातलो राटवळ आसली आनी तांणी सुमार सांगलें म्हाका तें येयलो आमच्या सांगा तें येयलो हांगा मागीर इमिडियटली काल त्या बायल मनशान सांगतना हांवें ताका सांगलें ह्या दोगा मनशांक हांवें ताका राखा जाय कित्याक ह्या मनशां कितल्या कश्टांनी ती वयर आयल्यान म्हाका कळीत आसा कली विदवळी पडटा आनी तांणी बगली 1.5 दीस हें भुरगें कितलें व्हडलें आनी कितलें हें जाल्लें आतां लगभग 4 वर्सां कांयच नातिल्लें भुरग्याक इमिडियटली परत येता आज ताणें म्हाका 2 बुटी फोन केले हांव ताजे फोन केदाळे काडटालो 2 बुटी फोन करता हांव मेळोना हांवें ताका पाटी फोन करूं ना पळया आनी अशें आसता आज सकाळीं ताणें म्हाका फोन केले ताणेंच केलें हांवें करूं ना हांव घेत रावलो म्हाका एक अवकाश मेळना म्हळ्यार मंगळारा म्हणसर म्हजें फूल प्रोग्राम आसा त्या देखून ताका मेळोंक टायम म्हाका नासलो हांव घेत राव सकाळीं फोन करतना उठच्या पयलें ताणें म्हाका फोन केलो आनी म्हणूंक लागलें फादर म्हाका अशें जालां म्हाका रावोंकूच जायना म्हाका कित्याक इमिडियटली हांवें सांगलें कोणें सांगलें तुमकां तें वचों आमी गेले हांव फादर एका मनशान दाखोवन दिलें ओके ते मनीस म्हाका गोत्त आसा ताच्या कुटुंबान कितें जालां कोत्ताय तुका गोत्त आसा फादर ओके रायट म्हळ्यार आतां हांव कांय सांगूंक शकना फाल्यां सान फ्रांसिसाचे पेस्ताचे मीस आसा म्हाका पारंगपेटे थंय येया आनी थंय मेळया मागीर उलया म्हज्या भाव भयणीनो आमकां मागण्याचो स्पिरीट आनी देवा सांगाता संबंद बरो ना तर आमी चुकोवन पडचे चान्सीस मस्त आसा हें बालमन्स काल आयिल्लें म्हाका म्हणा लागलें फादर म्हाका क्लियर कळीत आसलें तुमी म्हाका करेक्ट सांगताल्यात कितें 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 म्हण सगळें ताका सविस्तार तरान खंयचे आत्मे देव कशें सल्वर करता आनी देवान आमचे खातीर कितें केलां सोम्यान आमचे खातीर कितें केलां देवान ताच्या एकल्या पुताक कितें आदाडलें त्या सोम्यान आमचे खातीर त्या खुर्सार मरण पावची गरज कितें आसली आनी त्या प्रमाणे तुजो भावार्थ तुका कितें सांगता त्या प्रमाणे जिये हांव केदाळ म्हणसर हांगा आसा तुवें म्हजे डिपेंड जावन रावत एकादोळ हांव तुका मेळोंक ना तुज्या जिवनांत हांव मेळो पर्सनली हांव तुका मेळोंक ना एकादो पयसल्या गांवाक हांव गेलो त्या वेळार तुका हांव सांगता ह्या सोम्या मुखार ये साश्टांग दिमी घाल आनी ताच्या मुखार सरपळ पड आनी सांग सोम्या तूं सोड म्हाका कोणूच ना म्हाका जाणवाय दी म्हाका दाखय कशें वेचें म्हूण आनी तें म्हाका म्हणा लागलें फादर परत 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 म्हज्या मोतीन गुंवतालें म्हज्या काळजांतून एक ताळो आयकतालो खरी नाका ताचे संग करिनाका ताच्या संगात वचनाका आनी ताणें सांगिल्लें बरें तूं तुजे पयशे पास करिनाका आनी उपरांत थंय म्हणा लागलें ते जाणांचे 1.5 लाख तुज्या घरांत तो आत्मो भोंवता आनी तो त्रास दिवन आसा हांवें म्हळें असले आत्म्यांक भोवंक चान्स दिल्ले जाल्यार ते पुरो जणे भोंवते आसले देवाच्या मांडावळीन तें ना देवाक कळीत आसा देव ताच्या भुरग्यांक नव्या वाटेक आपयता आसतना तांकां भोवंक ताणें चान्स दिवचे न्हय ताच्या नव्या जिवितान ताणें वांटेली करचें ताका तिचो भावार्थ काय आसा वय फादर म्हाका कळीत आसलें फादर म्हज्या काळजांत एक थाळो सांगतालो तें सारकें न्हय वचून इसार जायत नो प्रॉब्लेम बरें
आनी मुखार मात वचनाका. त्याच वेळा मोगाच्यान त्या मनशाचे कॉन्टॅक्ट ताणें ब्लॉक केले म्हज्या मुखारच थंयच. हांवें म्हळें वायटाच्या स्पिरितांत आसले मनीस आमचे थंय वायट घालच्याक जंवसाराक आमचे भितर रिगांव पळयतात त्या वायटान तूं सांपडलें जाल्यार तुका प्रॉब्लेम येताले. त्या देखून आनी मुखार असलें करूंक वचनाका. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सोमी आपलो संबंध भोव आपुरबायेन मागण्याद्वारे आपल्या बापा लागीं दवरतालो. ह्याच कारणा खातीर आपूण बापा लागीं फातका विणे तो आसलो. आमी जर फातका विणे आसलो तो आपुरबायेन देवा सांगता एक जावन आपलो संबंध मागण्यान दवरतलो. त्या देखून तुमच्या मागण्याचे जिवीन बळादीक खरा. कांयच विदवळी आयल्यार आमकां सांबाळचो आसा पवित्र आत्मो. आमचो देव आमकां सोड सोडिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसरे व्यक्ती तूं जेजूचे जावन आसा. ऑलवेज डुईंग विल ऑफ द फादर. हांवें पयल्यान सांगलें. ताणें म्हणलें आसा बापा म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं दी. आमी बापाची खुशी केल्ली जाल्यार आमी आमच्या बापाक सोन खंडीत जावन वचना. काल त्या बायल मनशाक सांगलें भयणी देवान म्हाका कशें त्या प्रमाणे त्या बाबार्थांत रोंबयला म्हूण म्हाका कळीत ना. कोणी कितेंय सांगू दी म्हज्या मायंडान डायवर्सन बिलकुल येना. ह्या जाग म्हणल्या खातीर मात्र न्ही, ह्या जाग जावच्या पयलें सयत त्याच बाबार्थांत हांव जियेलां आनी आज ह्या जाग जावन तो बाबार्थ इतलो अखंड तरान म्हजे थंय आसा. म्हजो सोमी म्हजो देव म्हजे सांगता आसतना ताचे सांगता हांव रावतना बऱ्या तरा म्हजी जिणी जियेतना नितळ निर्मळ जावन ताचे सांगता आसतना कोणय खंय रावल्यार कितेंच केल्यार कांयच करूंक शकना. कित्याक म्हजो सोमी म्हजे सांगता रावता. ब्रिजिटान सिस्टरांक रेतेर दिवन आसलो. ह्या वेळार तांच्या थोड्या सवालांक हांव एक लाख जावप दिवंक वचोना. हांवें सांगलें ही सवालां हांव म्हज्या सर्मावांत मिसाच्या वेळार हांव तुमकां जावप दितालो. ह्या वेळार हांवें ताका सांगलें तुमी तुमचो बाबार्थ दंडळटा आसतना तो सारको करता वो सारको करता तो मनीस करता म्हूण पात येवन गेल्या जाल्यार तुमची वाट चुकताली. आतां आमकां एकलो सोमी जें कितें शिकोवण आमकां मेळ्ळ्या जें कितें बाबार्थान बरोवंक आमकां आपयलां त्या बाबार्थान जियोंक तो आमकां मुखार सोन वता. ताणें आमचे वाटो उक्ते केले जाल्यार परमेश्वर समेतान आमकां सांगता कोणूच ते बंद करचे बरी ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या बाबार्थान जियोंक आमी शिकत जाय. आमचो बाबार्थ तसलो अखंड आसा जाय. कोणी कितेंय सांगो न्ही तो वो तो. मुगेचे न्हू हांव ह्या लायनीक आयिल्लो उपरांत आतां लगभग 7 वर्सां जातात कॅरिस्मेटीक लायनींत. म्हाका लोकांनी येवन सांगून हेरांचे जायते नांवां कळीत आसात तांणी खर्चे विदवळी कळीत आसात पूण तो मनीस कळीत ना. कित्याक गे म्हळ्यार तो मनीस म्हाका मुखार मेळ्ळ्यार ताचे विरोध हांवें आसोंक नजो. तो वायट करता वय पूण सोम्यान कितें म्हणलें आसा हळे जो हांव म्हणा लागलो पळय तो थंय अजापा करता आनी आमी तुजे सीस आमचे विरोध तो करता कोण ना. सोमी म्हणा लागलो जो कोण म्हज्या नांवी बरें करता तो आमचो विरोधी न्हय. आनी एकादो विरोधी जाल्यार सोम्याक कळीत आसा कशें ताका ताणें दांबी जाय खंयच्या तरान ताका रावय जाय. रावेल्ले खुणां जायतीं आसात मोगाचे न्हू. त्या देखून आमी बाबार्थांत थीर रावल्यार कोणेंच कांयच करूंक ना. त्या देखून सोमी म्हणा लागलो हर एका घडये तुजी खुशी जावं दी. ताका कळीत आसलें दर्यांत पैण करता आसतना मास्सी पाकता आसतना जेजू बरोबर न्हिदलो कारण इतलें ताका कळीत आसलें सोम्यान दिल्लें मिसांव संपूर्ण करिनासतना सोमी ताका ह्या संवसारांतलो व्हरचो ना. गाढ निद्रेन तो बसलो आनी सीस इतले भियेले की ताका उठोवंक म्हणा लागले उठ आमी बुडोन आसा आमकां राखोन व्हर. सोमी उठलो शांत जा म्हणा लागलो कित्याक इतले उणो बाबार्थ तुमचे थंय. उण्या बाबार्थाचें न्हू आजय आमी वाचपांत आयकलें उण्या बाबार्थाचें बाबार्थान घट जायचें मोगाचें न्हू. ती आमची ग्रेस्त काय ती आमची दादोस काय. त्या बाबार्थान तुमी ग्रेस्त जाता आसतना तुमच्या थंय आनी म्हज्या थंय उत्सव तो उल्हास आनी संतोष वंडरफूल तो जियोंक शिकत जाय मोगाच्या नंतर आमची मत तें धांवतली हें धांवतली तेसे जातालें अशें जातालें. तुमकां आनी एक दृश्टांत दिता. काल आमचें फेस्त आसलें वयल्यांत कोण सक्कडी पात्राप जावनशाक आमकां कुमक केल्या तांकां मीस आसलें. सकयल आमचे रेतेरचें मीस आसलें
हांवें सांगलें रेतीर आमची कॅन्सल करूंक जायना कित्याक आमचो लोक जायतो येता त्या लोकांक आमी सोडूंक जायना आमचें पेस्त आसा म्हणून आमी लोकांक ना म्हणूंक जायना आमी रेतेरी दवरली वयले मेसी दवरले दोनांत ती म्हाका एक पात्र आसलो म्हळ्यार खेदळ म्हणसर हांगा आसा तेदा म्हणसर हांगा आसता तें येवंका तें आसा म्हजो वडील बापालो प्रांतीय वडील ताका ऑल रेस्पेक्ट ताका सगळो गौरव पूण हांव तो आसा वो आसा म्हूण ताच्या फाटल्यान धांवोंक वचोना म्हाका धांवोंक आपयलें हाच्या फाटल्यान मात्र ताच्या फाटल्यान हाच्या फाटल्यान धांवोंक वचोना तात्कालीक मागीर म्हज्या मतींत आयलें म्हज्या सम्याच्या मोगांत आयिल्ल्या म्हज्या ह्या रेतीरच्या लोकांक हांव सण म्हजी बेस्तां आसात म्हूण तातूंत मेतेर जावंक गेलो जाल्यार म्हजो लोक खंय आसतलो म्हजें मिसांव ताणें म्हाका दिलां त्या मिसांवांत हांवें एक जावन जिवंक आसा त्या देखून कोण रेतेर दिवंक आयिल्लो पात्राप आसा ताच्या सांगाता हांव रावलो आनी म्हजी थोडो पार्ट थंय आसलो थोडे लोकांक आपूण एक ल्हान प्रोग्राम करूंक घालें तें केलें परत इमिडिएटली प्रोग्राम जालें एका मिनिटा भितर हांव म्हज्या रेतीर मंदिरांत पाटी कित्याक देवाची वर्त्या कुशेक आमी जियोंक जाय मनशाच्या कुशेक न्हय आनी देवाच्या कुशेक जियेत आसतना कोणेंच कांयच करूंक जायना भद्र अखंड पावाडतांची ह्या मोगाचें न्हू खंय वेची गरज तुमकां थोडी एग्जाम्पल कित्याक दिता गे म्हळ्यार तुमकां ती मेळनात तुमचे कडेन ती येनात आयल्यार ते सविस्तर सोडोन तुमकां सांगनात त्या खातीर म्हज्या कावन्सिलिंगा आयिल्लीं थोडी एग्जाम्पलां तुमच्या मुखार हांवें दवरची त्या प्रमाणे जिवान बऱ्या तरान सांबाळा मेळ्ळ्यांच्या दावलेक लागून मेळ्ळ्यांनी सांगलें म्हणिसार हांवें त्या चेडवाक खडक ताकीद दिली तुज्या घोवाक हाडून येत जाय फाल्यां येवन तो पळयता म्हळ्यार हांवें ताका ह्या मनशाक हांवें कितले फावटी सांगलें नाका तसल्याक पुरो हात घाली नाकात ही दवळी जायती आसा जेवसार नाडटा म्हूण आमी तातूंत वचोंक पडचें न्ही आतां पडल्या देखून कितें जालें आज हुस्कन रडटा हांवें म्हळ्यार तूं आसाय बाये थंय त्या मंगळूरच्या त्या एंडाक आनी हांव आयला खालमाडीक आनी हांव तुका कितें करूं शकतलो आतां कांय करूं जायना म्हाका सांजेर आमच्या फ्रायरीक वचोंक आसा तें आमच्या परंगपेट आनी ताचे उपरांत फाल्यांचे मीस जाले उपरांत हांव कसमणीकर येवन मेळोंक तुका ट्राय करता आमच्या कोपेलाक तूं येसाय तेत दैविकच्या रेतीर मंदिरांत ताचे सगळे मागण्याचे विधी हांवें केल्ले आसात तेत कोपेला तूं ये आनी थंय हांव तुका मेळटलो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो थोडे फावटी आमकां कळीत नासतना आमी निसरों पडटा हांव जायते विधोळी बघता ते भुरगें आज ते सुस्कर काडून रडता आसतना म्हाका निजाकी बगलें ह्या भुरग्याक कित्याक ह्या मनशांनी थंय व्हेलें कित्याक एक मिनीट तें सांगूंक लागलें म्हाका त्या मनशाक मेळिल्ले उपरांत म्हज्या जिवनान कितले बरें विधवळी जाले कितली बरी आशिल्ली फादर कित्याक म्हाका तुमी सांगोना वचोंक हांवें सांगिल्लें म्हण विचारलें कडाक वचोंक हांवें सांगिल्लें ना वचनाका म्हण हांव कित्याक सांगता तुमकां पडोंक आसा जाल्यार तुमी पडा वचनाका म्हळ्यार तुमी आयकता आसले तें सोरयेन वेते तुमी वेते आसल्यात आज हांवें कांय सांगनासलें देखून म्हजे कडेन तुमी येवन सांगतात हां ओके नो प्रॉब्लेम गेल्यात आनी मुखार हांव फाल्यां म्हणसो तुमी कितें करता तें हांव विचारना फाल्यां म्हाका मेळिल्ले उपरांत कितें करी जाय म्हण हांव तुमकां सांगता आमच्या देवा लागीं आस ती सकत ती वायटाक थोडी यूज करतात तर देवाची सकत यूज करनात जेवसाच्या सक्त्यान करतात त्या देखून आमी बऱ्या वापरपाय तरान अखंड पावडटाना जाय अखंड पावडटा आसतना कोणेंय कितेंच करूंक तुमकां जायना म्हाकाय कोणेंय कितेंच वायट करूंक जायना कित्याक म्हजो सोमीर म्हाका राखता तुमचो सोमी तुमकां राखता हर एकल्या आमकां राखसो जावन आसा तस सर्वेश्वर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तिसरें व्यक्तित्व जावन आसा मोगाचें न्हू मॅन ऑफ कन्विक्शन दृढ मन आमच्यात फ्रायरीचें एग्जाम्पल हांवें दिल्लें आनी कितें जालें म्हळ्यार तुमकां हांवें दाखयलें कित्याक म्हळ्यार आमकां कन्विक्शन नासल्यार आमी चुकोवन पडटा हांगा एक हांव उलयतां आनी म्हज्या कम्युनिटींत वचून आनी एक करता ना म्हाका तें कळीत आसता जाय म्हजें दृढ मन म्हज्या भावां सांगता खापजेन फ्रांती सांगता हांव जियेत आसतना सम्याच्या आवडत्या मोगांत हांवें जियोंक आसा सम्याच्या आवडत्या मोगांत जियोंक आसा त्या खातीर दृढ मन केलें हांवें आनी म्हळें हांव केन्नाच ह्या जेवणसराक बली जावचो ना म्हज्या भावा कडेन वेतालो भावाक पटलून धरतालो वेंगतालो आनी बऱ्यान उलयतालो तुवें कालें केलें म्हण हांवें विचारूं ना ताणें म्हजे कडेन कांय सांगोना हांवें खंयच्यान ती आमी नांव काल आमी मेळ्ळ्या वापरबायता उलयल्या परत मेळ्ळ्या इतल्या वापरबायता उलयल्या पयल्याचो संबंद आमचो परत येता आसतना आमी जेवणसाराचें कितें स्वप्नां आसा तीं सकडी कोस्टलोन घाल्लीं जावन आसात
मगच्या बान आनी बेणीनो आमच्या जिवनान दृढ मन दृढ चित्त म्हणटा दृढ चित्त त्या देखून सोमी म्हणटा ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯಲಿ पळ्या ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯಲಿ दृढ मन करून सोम्या सांगा ते एक जावन आसतना कितेंय येवं दी एक मनीस आसा लागींत त्या मनशाच्या पयले पिडा आसा तो म्हाका म्हणा लागलो फादर म्हाका कळीत आसा म्हजी बायल कितलें तें वंसा म्हण म्हाका कळीत ना फादर तरणाटें भुरगें आसात पूण म्हाका एक कळीत आसा फादर हांव तुमकां सांगता म्हाका ही नाटता वचू थंय वचू हांगा इसर थंय इसर पूण तो म्हाका म्हणा लागलो फादर म्हजी बायल मरण पावता तर देवान ताका मरण दिता जाल्यार बऱ्यान तें मरण शिवाय असल्या नाका जाल्यार विधवळीक वायटाक वचून त्या भुरग्याक हांव त्रास दिना म्हज्या बायलेक ल्हान भुरग्या बरें पळयता एक सेवा म्हळ्यार तितले आपुरबाय तरान सेवा करता फाटल्या दिसांनी एकलो म्हाका म्हणा लागलो हांव मंगळुरान ताका घरा गेल्या दळा फादर म्हज्या बायलेक डायलिसीस आसा ती मरण पावली नांदी आतां डायलिसीस तरणाटे 45 years डायलिसीस आसा जायते कश्ट आसात फादर जायते आमकां त्रास जातात पूण ताका सोडूंक जायना त्या वेळार हांवें ताका म्हणलें उतरां बाबा तुजे त्रास 10% 100% त्रास काडचो आनी एक मनीस तुका हांव दाखोवन दिता आज फादर मुल्लार दा तो त्या वेळार तो फादर मुल्लार आतां ना तो आतां घरा आयल्यान ती सो 100% कश्ट जाल्यार तो म्हणटा दृढ चित्ता कन्विक्शन दृढ मन म्हज्या सम्याक हांव सोडचो ना कितेंय जावन फादर इवन म्हज्या बायलेक मोगाच्या बायलेक म्हाका कोणी ना कळीत आसा म्हाका जाल्यार एकादो सोमी व्हरोंक चिंतलें जाल्यार तें हांव दिवंक तयार आसा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय वायटाक हांव बली जावचो ना खंयच्या देवा लागीं वचो ना कोणा कडेन विचारूंक वचो ना म्हाका देवान दिल्या वाटेन हांव चलतलो फेथ सिंपल मॅन आनी फकत थोडे मालपेंत मासली आनी एलाम घालूंक आसता पाप जायते आमी मागता हरी एक म्हज्या आराधनान पळयलें जाल्यार त्या भुरग्याचें नांव खाण मागता पूण हांवें म्हणलें आसा देवा आमची खुशी न्ही तुज्या खुशी प्रमाणे जावं दी देवान इल्ली बरी वाट दाखोवन दिल्या तांकां आतां आनी त्या प्रमाणे तेसले धाकटेरान तांकां इतली सलाह दिल्या मोगाचें न्हू एक धाकटेर तांकां इतल्या बऱ्यान चलयता की तें कर हें कर अशें कर तुज्या कडेन पयशे ना ताका कितें म्हण करता आयुश्मान कार्डाक कितें खंयच्या तरान ताचे सगळे खर्च इतलो खर्च तो सगळो त्या धाकटेरान ताका करून दिला धाकटेर इतलें ऑपरेशन आसात पळया देव खंयच्या मापान काम करता पळया तो धाकटे आमच्या फादर मुल्लार आसा ताणें तो म्हणटा म्हाका देवूच मेळ्ळा ह्या धाकटेरा रुपान म्हणटा तो गोंयच्या भावान भयणीनो देवाक फात्योन चलतना दृढ मन आमी करूंक जाय दृढ मन करतना खंडीत जावन आमी चुकोवन पडना आनी आमी कळीत ना हेरांक कळीत ना मनशाक कळीत जावन नजो म्हणून आपालिपाक गेले जाल्यार देवाक तें कळटलें आनी आमी विदोळेन सांपडटले हांव चवथें व्यक्तित्व जावन आसा जेजूचें कितें तो जियेलो तें मात्र ताणें आपल्या सुवार्थेन परगट केलें कितें सुवार्थ परगट तो करतालो देवाचें उतर तो परगट करतालो तेंच तो जियेलो लिव्ड अँड प्रीच पळया जेन्युइन खापाटीपण ना खापाटीपणांतल्या दळा कोणें खंयच्या संवसारांनी आमकां भिदोळी करूंक जायना तुज्या काळजान मेळना तुज्या मतीन मेळना सगळें बरेंपण आसा हर एकली म्हजी भाव आनी भयण हर एकली म्हजी म्हणून हांवें मानून घेतलें जाल्यार खंडीत जावन देवाचें बरेंपण आमकां सदांच आसा तातूंत आमचें जिवन एक जावचें आनी आमी सांगचें आनी एक जालें जाल्यार जेजू म्हणटा परिसेवांनी सांगलें तुमी करा तांणी केल्ल्या बरी तुमी करिनाका आतां कित्याक तांणी करचें सगळें तांच्या फायद्या खातीर आसा जायते फुडें आमी मागण्यांत आसता जायते फुडें आमी रेतेरींत आसता जायते फुडें आमी इंटरसेसरी ग्रुपान आसता जायती आमची सेवा दिता पूण आमच्या फायद्या खातीर केलें जाल्यार खंयच्या फायद्याचें तें न्ही येता निस्वार्थी मानवभाव निस्वार्थपण आपल्या बापाचें बरें काम सम्याक कळीत आसलें त्या प्रमाणे तो जियेलो जें कितें ताणें परगट केलें तें तो जियेलो जें कितें जियेलो तें परगट केलें आपलें जिवन ओपन बूक अशें आसा तर खंडीत जावन आमच्या जिवनांत आपुरबाय तरां खरो संतोश भोगूंक जाता पांचवें आनी लास्टचें व्यक्तित्व उरलें व्यक्तित्व आनी एपटी उलयता लास्टचें आज आमच्या शिकोवणेक मात लास्टचें सोम्याची 30 व्यक्तित्वां आसात ती मागीर उपरांत पळया
सर्वीस माइंडेड पर्सन पळया सोम्याचें जिवन आमी त्या जिवाना बरें केलें जाल्यार खरो संतोश आमकां मेळटा कित्याक तो अनुभव हांव करनत आसा आनी त्या देखून धैर्यान हांव तुमकां सांगता तसलें जिवन आमी जियेता सोम्या कडेन आयिल्ल्यांक कोणाकय ताणें ना म्हणोना सोम्या कडेन ताणें मागलें म्हाका दिश्ट जाय सोम्या म्हजे कोड गूण जाय म्हजे आरीच्या पिडेघरा म्हळ्यार म्हाका गूण जावंक जाय रक्तस्रावची शी म्हळ्यार म्हाका गूण जावंक जाय ताचे दगलो आपडले जाल्यार हांव गूण जातालें आकडलेलो हात असो मनीस थंय सिनागोगांत आसलो ताणें कांयच विचारूं ना पूण सोमी म्हणा लागलो तुका गूण जावंक जाय तुजो हात मुखार हाड सोम्याच्या मोतेंत आसलें कस हर एकलो कोण येता ताचे दोळे बिरमोतीन भरले जांग बरो तांदूळ आसले तोरे पारिजेव टाक्की पारिजेव खापाटी पारिजेव काळीज नितळ नातलें मन नितळ नातलें तांच्या कार्यां नितळ नातलें जाल्यार ही सोम्यान तांकां केदाळ म्हणून तूं पयसो असो तूं म्हाका नाका सगळें जाय सोम्याच्या वर्त्या त्या मिसावांत ताच्या योजनांत हर एकलोय भागीदार जाल्लो त्या देखून ताचें तें निस्वार्थी जिवन सेवे बरी जिवन म्हाका आनी तुका मोवा पुरबाय तरान सेवा दिवंक आपोवणें दिता आनी तसलें सेवेचें जिवन आमी करता आसतना आदले पटी हांवें मोरयेमाये विशयांत उलयतना सगळें आर्डंट चॅरिटी तिचें कांयच एक्सपेक्ट नासतना कितें आशा नासतना ती आपले निस्वार्थी सेवा दिल्ली आज सोम्याच्या जिवनांत हर एक सेवा आनी सेवा आनी सेवा तुज्या आनी म्हज्या जिवनांत तितली सेवा दिता आसतना व्यक्तित्व 5 व्यक्तित्वां सोम्याची आज तुमच्या मुखार दवरली तो मागण्याचो मनीस आसलो हर एक पडी देवाची खुशी तो करतालो आपल्या बापाची खुशी तो करतालो दृढ मन ताचें थंय आसलें दृढ कन्विक्शन म्हणटा आमी इंग्लिशान दृढ मन ताचें थंय आसलें चवथें जें कितें तो परगट करतालो तें तो जियेतालो जें कितें जियेतालो तेंच तो परगट करतालो खापाटीपण कितें कुतांत्रीपण ताच्या जिवनांत केन्ना नातलें पातकाविणें तो जियेलो अकळेचें व्यक्तित्व जावन आसा सर्वीस मायंडेड निस्वार्थी सेवा तो दिलो ह्या 5 व्यक्तित्वाची विशेशता आतां कितें म्हण पळया ह्या 5 व्यक्तित्वांत कितले व्यक्तित्वां तुमकां तुमच्या जिवनांत जियोंक जातात फुल्ल जियोंक जातात की म्हळ्यार जातात त्या देखून तो जियेलो तो मनीस जावन जियेलो देवूत जालो जाल्यार आमकां जाता नातलें मनीस जावन हें जियेत आसतना सोम्याचें व्यक्तित्व सोम्याक पातयल्ली ताच्या बरी जावच्याक आमी मुखार वता आसतना ताच्या व्यक्तित्वान आमी भागीदार जाल्यार मात्र ताचें जिवन आमकां जियोंक जातालें ताचें व्यक्तित्व मोगाचें मायपासाचें दयाळाचें खणवळाचें आनी दिल्ल्या 5 व्यक्तित्वांत तुमकां कितले व्यक्तित्व तुमची कन्न घेवंक जातात ती तुमी कन्न घेया आनी उरिल्ल्या व्यक्तित्वांत आमी भागीदार जावच्याक सोम्या आमकां आदार दितालो आनी ह्या 5 व्यक्तित्वांत आमी 5य आमच्या जिवनांत घेवंक आमकां आपोवणें आसा एक न्हय 5 आनी उरल्या उपरांतल्या दिसांनी आमी पळयता ती घेवंक आमकां आपोवणें आसा ती व्यक्तित्व आमी घेवया आमचें जिवन नंदन करया आमेन सोम्याच्या वर्त्या जिवनांत आज आमी कशें भरतीकरण दिवचें आमचें जिवन म्हणल्यार काना शहराचे 100 मांडे काना शहरांत आसले 100 मांडे ते बरा म्हणून जेजून सांगलें जावन आसा आज आमच्या मांड्यांनी कितें उणेपण आसल्यार ते कशें भरचें म्हणून आराधना वेळार आमी सोम्या लागीं कृपा मागया मुझ्या देवा तू सर बरो रसनार मोसो धनी करो सगळ्या काळजा मोगो तुजो हांवें सदां करो फावो मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता कितलो मोग मोसो
gozo abrazosto yem konanto yedo raklo mogag deva tuja lagta kalis moche tu katita kalis moche tu katita tuja rakta tuja masa maka postai wodha moga मुझे काते कोरसार मेलो सरगा गायची माका केलो मोगा देवा तुझा लागता काळीस मोचे तू काथिता काळीस मोचे तू काथिता रक्ता घामू कोट्या मार कांट्या मुको कुर्सा भार उगते खाई रक्ता सरी देखता साइना अनोखरी मोगा देवा तुझा लागता काळीस मोचे तू खाथिता काळीस मोचे तू खाथिता सोमेस मोनीस तुझी भुरगी तुझ्या सारख्या सुरभायेची मोचे पोरे सर्वांग देखता राग मोसोर हाके सोडता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीस मोचे तू खाथिता काळीस मोचे तू खाथिता सम्या ते आमचो आदार सम्या आमच्या मंगळा बापा तू आमकां मेळोवंक आयलाय तुजें आजारपण सदांच आमचें थंय आसतना कांयच उणें आमकां आसचें ना त्या आजारपणा जावन आमी पयस वसांतल्या बरें आमकां राख तुज्या कृपे जावन आमी बळवान जावच्याक आमी आयल्या तुज्या कृपा आमकां सदांच आसा पूण आमी तुजे भुरगीं पयस गेल्या तर आमकां लागीं व्हड सम्या त्या कृपेच्या झरींत आमी एक जावन जियोंक आमकां आदार दी तूं आमचो मोग करताय आमचो मोग तुवें केलाय वर्त्या मापान तुजी दाय आमच्या दाखयल्याय आमकां वर्त्या काकूत येवन भरलाय तुजी काकूत आमचे नदर घालना आसा ह्या वेळार सम्या आमच्या मंगळा बापा हांगायल्या अर्यका भुरग्यांक ह्या पुणशेदां अर्यका भुरग्यांचे आठवडे तुका कळीत आसात ह्या भुरग्यांचे काळजाचे अत्रेक तुका कळीत आसात ह्या भुरग्यांनी कशें जियेत जाय तांचें जिवन कशें आसा आमच्या अर्यकल्याचें जिवन कशें आसा सगळें तुका कळीत आसा सम्या तुका कळीत ना जाल्यार कांयच ना त्या देखून फातकांत आशिल्ल्यांकी कोण सक्कडे तुजे जावन पयस गेल्यांकी खोटेपणांत आशिल्ल्यांकी तुवें लागीं व्हडलें आनी म्हळें हे या म्हजे सरसिंग हे या तुमच्या बापा बरें तुमी परफेक्ट जावच्या खातीर जसो तुमचो बाप बरो तशें तुमी बरी जायचे म्हण आमकां आपयलाय त्याच वर त्या मोगान आनी मानान आमचे तकले बघून सम्या मुखार आमी नमस्कार करुया
कृपेचा गोरा दर्शन दे कृपेचा गोरा दर्शन दे वैसम्या कृपेचा गोरा दर्शन दे कृपेचा गोरा दर्शन दे तुझे लगे I love ये सोम्या तुझ्या लागे तुझे लगे I love ये सोम्या सगळे आम्ही उबे रावया मगाच्या सोम्या मुखार आमी आसा जें कितें आमी तें सोम्याक कळीत आसा जांग बरो जायत्या भक्तीन आमी भरल्या अखंड पावडटात आमी आसा सोम्याला घेत आसा नितळ निर्मळ जावन आमी पाटी वता आसतना तेच निर्मळाय ते नितळपण आमी सदांच दवरता आमच्या जिवनांत बरी तुमी जाय जाय म्हणल्यार सोमी त्या प्रमाणे आमकां सांबाळूंक आपयता एखाद्या आमी तडफडे चुकोन पडटा आमच्या आटे बिटे देखून आमी कितें जाता आमच्या थंय तसो हगे राग मसर दुस्मान काय प्रतिकार प्रतिविरोध तडफडी कितें कितें नाका जाल्ले वायट आमी काण घेवन आसा थोडे आमकां वत्तडक आमी बली जाता बंद पासान आमी पडटा आमकां नाका म्हणून जायना ह्या सगळे हांव तें सण सरता म्हण निच्यो करचे जायती आमी उणी आसल्यार सोमी आमकां म्हणटा आयच्या दिसा हांगा तूं आयलाय आनी हांगा तूं आयलाय जें कितें तुका संतोश दिना जें कितें तुका समाधान दिना जें कितें माया मोगान जियोंक तुका आडकळी आसा तें सगळें सण सोड जांग बरो तडफडी वायट आमकां थोडो संतोश म्हण आमी बघता प्लेशर दिता प्लेशर तें आमकां गरजेचें न्ही आमकां जाय ते शाश्वीत संतोष जॉयफुलनेस हॅपीनेस कंटेंटमेंट आनी सम्या सांगात एक जावन जियेत आसतना तशें जाल्यार पीस ऑफ मायंड आमचें जिवन भोव मोगाचें सोम्यान दिल्लें आनी त्याच जिवनान जियोंक सोम्याची स्तुती आमी करया सोम्याक आमी आरसिया सोम्याच्या नांवाक आमी आभार मानया अर्घां दिवया गावया आमी गीत 507 बुक उक्ते करा पेज नंबर 7 करता सदां काळ जेसू मोसो जिवीत दिता सदांच म्हाका जेसू मोसो पातकामुची बक्षिता तो जेसू मोसो मोगन म्हाका वेंगून धरता जेसू मोसो मोग करता सदां काळ जेसू मोसो जिवीत दिता सदांच म्हाका जेसू मोसो पातकामुची बक्षिता तो जेसू मोसो मोगन म्हाका वेंगून धरता जेसू मोसो गावया alleluia 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 गावया alleluia 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 आरिगारा गुण केल्लो जेसू मोसो लाजाराक जिवंत केल्लो जेसू मोसो विधवीच्या पुताक जीव दिल्लो जेसू मोसो म्हाकाय तुका जिवीत दिता जेसू मोसो आरिगारा गुण केल्लो जेसू मोसो लाजाराक जिवंत केल्लो जेसू मोसो विधवीच्या पुताक जीव केल्लो जेसू मोसो म्हाका तुका जिवीत दिता जेसू मोसो गावया alleluia 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 गावया alleluia 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 कोडकाराक नितळ केल्लो जेसू मोसो मोन्यांक सयत उलोवंक केल्लो जेसू मोसो सता वाट जिवीत जाल्लो जेसू मोसो बरो गवळी
शेळ्यांक आपल्या जेसू मोसो कोडकारांक नितळ केल्लो जेसू मोसो मोन्यांक सैत उलोवंक दिल्लो जेसू मोसो सता वाट जिवीत जाल्लो जेसू मोसो बरो गवळी शेळ्यांक आपल्या जेसू मोसो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 दर्यांत वादळ थंड केल्लो जेसू मोसो उदकाचेर सोललो तो जेसू मोसो कुर्सार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेसू मोसो तिसऱ्या दिसा जिवंत जाल्लो जेसू मोसो दर्यांत वादळ थंड केल्लो जेसू मोसो उदकाचेर सोललो तो जेसू मोसो कुर्सार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेसू मोसो तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेसू मोसो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, 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 हम कबर को राइल ले Jesus, हम कबर के ले Jesus, हर एक लगे बने के ले Jesus, हम जब जगह साई समय, हम जब जगह तो साई समय Jesus, हमारा बाबा, हallelujah, Rakondar Bujana Mashandar हम सब वाइज जंगल समय समय हमारा बाबा जंगल जंगल हालेलुया हालेलुया जंगल बने बने जंगल बाबा हालेलुया 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 सगळें जेजून कितें केलां एकच कांताराद्वारे आमी पळयलें बरेंपण निस्वार्थपणांत सगळ्यांक बरें केल्लो जेजू आमचे सांगात आसा सगळे आमी बसया मोगाचे न्हू सगळे आमी बसया ह्या वेळार समय आमकां आपयता त्या सुवात जिविताक बरें केल्लो जेजू सगळें केल्लो जेजू ह्या विशयान जाणा जालो एकलोच बोवापूर पैतरान जाणा जालो शताधिपती त्या देखून तो म्हणटा म्हाका तुजे बरोवस आसा म्हाका तुजे बावडता आसा हांव पाती येता तुवें केल्लें पळोवन हांव पाती येता शिवाय हांव तुजो पटलावदार न्ही पूण समेचें व्यक्तित्व तो जाणा जालो समेचें व्यक्तित्व ताका कळीत आसलें समे कसलो वॉट टायप ऑफ पर्सनालिटीज आनी हांव गेलो जाल्यार खंडीत जावन हांव विचारलें तो ना म्हणसो ना म्हणलो तो एक बरोवसो ताचे थंय उदेल्लो आसा त्या देखून शताधिपती म्हणटा तुवें म्हज्या घरा येवच्याक सयत हांव पावो न्ही म्हळ्यार हांव तितलो ल्हानसो तुका मेळोंक सयत म्हाका उणेपण बगता कित्याक तूं कितलो पदवेदार कितलो व्हरतो जाल्यार व्हरता धैर्यान म्हणल्यार बरी तो म्हणटा म्हज्या साकराक गूण कर साकराक गूण एकच शब्द सांगल्या पुरो कसलो एक बावाडतो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हाच्या दिसा तुज्या जिवनांत कितें उणेपण आसा कितें सकडी हांव सम्या लागीं वचोंक फावो न्हय म्हणटरे बडी आमकां भक्ता जावंक पुरो पूण तशें हांव भगचें कित्याक म्हळ्यार आमी सम्यांत हांव न्हू पयस रावच्या तुवें म्हज्या घराक येवंक हांव पावो न्हय जाल्यार हांव तुज्या लागीं येवंक पावो न्हय म्हणून सांगो ना हांव तुका मेळोंक पावो न्हय म्हण सांगो ना कित्याक हांव रोमाकार तूं जुदेव तें तापावत तांच्या मदगांत आसलो त्या खातीर तो म्हणटा खंडीत जावन तें जावचें ना पूण हांव तुज्या लागीं धांवन आयलां आमी सम्या लागीं वता आसतना समी केन्नाच ना म्हणना देवाचो मोग अगाध सान फ्रांसीस आसीस हो मोग बऱ्या तरान समजून घेतलो
तो म्हणटा पिठा बर्नरोने म्हजो बापूय फकत ह्या संवसाराचो बापूय मात्र संवसारी म्हाका जल्म दिल्लो बापूय मात्र जल्म दिल्लो बापूय सर्गीचो बाप देव म्हजो बाप इज माय फादर पिठा बर्नरोने इज नो मोर माय फादर म्हणजे तर सोम्याचो त्या देवाचो वर्त मोग ताणें खंयच्या तरान अनुभव केलो त्या खातीर उपरांत फ्रांसीस आसीस मोर्चा पयले म्हणटा म्हाका देवान आपयलें ताच्या खुशेंत काल भागीदार जावं येतलो आमी कांय करूंक ना जावंक पुरो भावानो आनी मुखार आमी आराम करया आनी मुखार आमी आराम करया आनी तुमकां आपयलेलो देव तें करूंक जाय जाल्लें कृपा तुमकां दितालो कृपा दितालो पळया तो देवा शिवाय कांयच जायना म्हण कळीत जाल्लो फ्रांसीस आसीस संपूर्ण देवाक वेंगता ताच्या 5 गायांची 800 वर्सां आमी संपयली आनी आमच्या 3 तारखेच्या फ्रांसीस आसीसच्या मरणाच्या विधींत आमी भागीदार जाता आसतना त्या दीस संजे तसो एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो तो सोमी ताचे वयर ते 5 गाय पयल्या फावटी एका मनशाच्या जिवनांत सोम्याचे गाय कंसयल्ले फ्रांसीस आसीसच्या कुडींत आनी ते ताका मेळटा आसतना इतलो वर्तो अनुभव अशें तें पिंत रायलांगी एकच ताणें ह्या सायडीर आशिल्लो तो सोम्याच्या जिवनांत भागीदार जावन संपूर्ण तरान ताचें जिवीत सोम्याचें जाल्लें त्या खातीर सोम्याचें व्यक्तित्व भोव गरजेचें मोगाचें आमकां सोम्याक समजून घेतलो फ्रांसीस आसीस सोम्याचें जिवन ताच्या 5 गायादोरी घेता आनी उपरांत ताच्या जिवनांत कसली वर्तेपण तो भोगता की सगळें देवाचें म्हूण तो मानून घेता इवन ताचें मरण संतोशान तो घेता आनी म्हणटा भयणी मरना तूं लागीं येवन आसाय आनी म्हाका कितें जाय म्हजो संतोश म्हजो उल्हास म्हजें काळीज उमाळटा येया तेंच सृश्टीचें गीत गावया म्हणटा आपल्या भावांक आनी आपूण बायतरान तो सांबाळटा म्हाका भावान आनी भयणीनो आज आमी खाना शहराक तुमकां आपोवन व्हरता सोमी आनी ताचे शिश्य काना शहरांत आसले मोरीमाय काना शहरांत आसले व्हंकल आनी न्हवरो सुदैवाच्या त्या दस्तुरी प्रमाणे ते आसले तांचो घरचो वडील आसलो जायत्या मतपाऱ्यांक कारपाऱ्यांक तांणी आपोवणें दिलें बरें आपुरबायचें काजार तें त्या देखून जेजुकी त्या काजारांत एक वांटो आसलो आनी अशें आसता थंय उणेपण बगल्या वेळार मोरीमाय हळटार गेली मेळ्ळी खुटमाक जेजू लागीं आपोवन हाडून आयली आतां तुज्या खुटमांत आसलें उणेपण बगताय तर जेजू लागीं ये मोरीमायची ससाय माग रोजार मायेचो म्हयनो आपुरबायेचो म्हयनो आनी आमच्याच भलायकेच्या मायेचे भलायकेच्या दायज घेवनच्या पुनशेतांत आज आमी आसा ह्या पुनशेतांत आसचें एक पुनंत म्हूण येता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कितले फावटी हांगा आयल्या री कितले एक रावल्या री एक पुरासण म्हूण ना आनीक या आनीक या उलयता आसतना ती उतरांच ह्या पुनशेताची उतरां आपुरबायची जातात कालच्या संजेर म्हज्या लागीं आयिल्ली त्या वेळार हांवें तांकां सांगलें खाल म्हणलें ओ फादर खाल माडी आमी वचून आयल्या फादर हांवें म्हळें कितले पटी तुमकां वचूंक जाता तितले पटी वचा भलायकेची माय आनीक चड मापान तुमकां भलायकी दिताली मात न्हय सदांच तुमच्या जिवनांत ती भागीदार जातली आनी आज तुज्या कुटुंबान तुज्या वैयक्तीक जिवनांत कितें सगळी विदवळी घडोवन आसा ते सगळे मोरीमाये सांगाता घेवन जेजू लागीं येवच्याक आमकां आपोवणें दिलां मोरीमाय आयली पुता हांकां दाका सोरो उणो पडला पूत म्हणा लागलो म्हाका कितें पडोन गेलां म्हजे वेळ येवना पूण हांव वयन विचारलें एका उतराक विधेय तो जालो ताचें विधेयपण आपलो बाप मानून घेता म्हण ताका कळीत आसलें आनी त्या देखून वेळ घडी येवना म्हणली जाल्यार देवाची इच्छा करता आसतना अद्भुतां घडतात देवाची इच्छा करता आसतना अजापां घडतात देवाची इच्छा करता आसतना विचित्र कार्यां थंय जातात म्हणल्यार आमकां वर्त निदर्शन दुसऱ्यां जाय म्हणा पयलें अजाप
मोरयेमायेचें इंटरवेन्शनान तें जाल्लें जावन आसा आनी मोरयेमाय म्हणा लागली तो कितें तुमकां सांगता तें तुमी करा आनी जेजू तांकां म्हणा लागलो असल्या 6 माळ्यांनी कांटभर उदक भरा कांटभर म्हळ्यार फुल उदक भरा कितें न्हय तो गळो आसा तितून मातसो उदक भरा भरलें ताणें आज 6 मांडे आमच्या जिवनाक आमी लक्ती करून पळयले जाल्यार मोगाचें न्हू पयलो मांडो जावन आसा आमचे दोळे पळोवच्या खातीर कण्ण नोडलो म्हणटा आमी टू सी आमी दोळ्यांनी पळोवन आपुरबाय तरान देवान दिल्लें सगळें बरेंपण वाडणोवच्याक ते आज दिल्यात थोडे फावटी आमी ते वायटाक उपयोग केल्यात सांग पुरो आज आमकां आपोवण आसा मोरये आनी जेजूच्या वर्त्या त्या हजारपणांत आमच्या दोळ्यांत कसली तसली पिडा आसा कसलें नाका जाल्यार खालबण आसा जावंक पुरो शारिरीक पिडेंत कॅटराक जावंक पुरो आनी कसले दोशी आमकां आसा जावंक पुरो ते सगळे खाण उडोवच्याक आमकां सम्यान जापयलां आमच्या दोळ्यां खातीर एक घडीभर आमी मागया तुज्या दोळ्यान कितें सकडी पिडा आसा जावंक पुरो दोळ्यांत दुखां देंवतात दोळ्यांत एका तरेचे शाई मांडिल्ल्या बरी जाल्या कॅटराक्ट आसा ताचे सिरो वीक आसात ताचे टेम्परेचर चड आसा जायते जाणां म्हणटात टेम्परेचर वाडलां खंय फादर एक सीर कंप्लीट डेड जाल्या खंय फादर तातूंत उदक ड्राय जालां खंय फादर अशें जायते पिडा दोळ्यांचे आसोंक पुरो मोगाचे भावन आनी भयणीनो तुज्या दोळ्यांत बरेंपण समच्याक ते दोळे दिल्यात बरें पळोवच्याक दोळे दिल्यात सम्यान आमकां वर्त्या मापान त्या काना शेर असो मांडो बरोवंक आपयला तर आमच्या दोळ्यांनी तें बरेंपण बरोवंक मनशाक आमी पळयता आसतना मनशां जिवी दादलो या स्त्री देवान बरी करून रचल्ली देवाच्या कृपेची नेसण तांकां दिल्ली दैवीक दोळे उक्ते आसले आदाम आनी एवेचे आनी त्या प्रमाणे त्या दोळ्यांत ताणें जायतें बरेंपण देखलें कांयच उणेंपण ताणें देखूना हेरांच्या जिवनांत बरें पळोवंक हेरांच्या जिवनांत बरें आशेवंक हेरांचें जिवन बरें जाता आसतना त्या दोळ्यांनी हांव पळोवंक उल्हासूंक जाय जाली कृपा दी एका दोळो ते वायटाक हांव पळयलें जाल्यार मनशाक पळयता आसतना वायट म्हज्या मतींत आयिल्लें जाल्यार थोड्यांक येवचें आसा ते कितेंय पळयलें जाल्यार मोरयेमाची माज पळयलें जाल्यार वायट तांच्या मतींत येता खंय आनी असलें कितेंय दोळ्यांच्या त्या दृश्टेंत वायट ताणें बगोवंक शकलें तर तें सगळें उणें जावच्याक ह्या वेळा मागया समेच्या वर्त्या हातांत दिया तुमचे दोळे समय दिता आसतना समय घालतालो ताचे आशिर्वाद एक ल्हानशें गंधार आमी ह्या दोळ्यां मारपात बरें जावच्याक गायता आसतना तुमचे दोळे सोम्याच्या दोळ्यांत एक जावं दी सोम्यान जाक्यावाक पळयता आसतना जाक्यावाच्या दोळ्यांत बरो नासले ते काळबण जाक्यावाच्या दोळ्यान बरो नासले ते पातकाचो बरो संपून तरान कोसळ्ळो ताची कवळां कवळां निकळोन आयली त्याच प्रमाणे कुड्डो त्या सिलोम तळ्याक वचोन ती माती जेजून दिल्ली लावन ते धुता आसतना ताचे कुड्डेपणाची कवळां जडली पेद्रो जेजूक नेगार कर आसतना जेजूचे दिश्ट तेच्या दोळ्यांक ताचे ते आसले ते नेगारपण सगळें काण गळगळ्या रडोन सोम्याचो वर्तो मोग करूंक तो सकलो तर मोगाचें न्हू तुमच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट बरी दिश्टेंत बरेंपण सदांच पळोवंक देव आमकां पाव करून देव म्हणून आमी मागया पानसंको 114 114 मोग सोम्या तुजो निशेता मायपासी तुझ्या उतराने मोग सोम्या तुजो निशेता मायपासी तुझ्या उतराने कृष्ण श्टान दिवन आमकां आदार स्पिरीत आमचो उसूबारता कृष्ण श्टान दिवन आमकां आदार स्पिरीत आमचो उसूबारता मोग सोम्या तुजो निशेता
वाईपासी तुझ्या उतराने मोग सोम्या तुझो निषेधा वाईपासी तुझ्या उतराने पळय आवडत्या तरान आमच्या दोळ्यांक जाय जालो तर तो मोग दिवच्याक समी तयार आसा बर तुजे दोळे त्या बरेपणान बर तुजे दोळे बऱ्या वर्त्या चिंतनांनी आमकां दोळ्यांची दिश्ट बरीच जावच्याक कितेंय वायट हांवें पळयल्लें आसा वायट दृश्टीन हेरांचे दिश्ट घाली आसा आपलेशी आशेंत हांवें दिश्ट घाली आसा लैंगीक नदरेंत हांवें दिश्ट घाली आसा ती सगळी दिश्ट बरी कर सम्या त्या खातीर माते अशें वांजेलान म्हणटा तुजो दोळो उजवाड दिवंक जावं दी त्या दोळ्यांक काळोख भरलो तर कसलो तो काळोख कुडी भितर निशेतालो म्हणटा आमचो स्वामी मगाची भावन आनी भयणीन दोळे आमचे बरें करूं दुसरो मांडो जावन आसा कान कान आयकोवच्याक बरें आयकोवच्याक हेका जाल्यार कितेंय आमी आयकलें जाल्यार त्या देखून म्हणटात कान तुजें आयकोवंक साकून दी पूण तुजें वोंटां उणें उसारून दी ताचो अर्थ जें कितें आमी कानांत आयकता तें पटी जावं की पुरो पूण आमी तें कितें उतरांनी उसरता तें सच जाता त्या देखून आमी कानांत जायते वटेन कितेंय आयकोंक आशेता तर बरें आयकोंक आसा जाय मोगाचें न्हू देवाचें उतर आयकत आसतना तें काना भितर रिकता आसतना तें आमची सगळी कूड नितळ करून साक जाय त्या देखून वायट आयकोंक आशेवचें न्ही वायट ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು म्हणटा 3 monkeys ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು त्या देखून आमी वायट आयकोन आमच्या जिवान वायट करून घेतला तर आयच्या दिसा कानांत आसले सगळी प्रॉब्लेम सांग पुरो थोड्यांक कान आयकनात थोड्यांचे कानाचे काणपे बसल्यात थोड्यांक कानांत कितें एक आवाज आयिल्ल्या बरी जाता एकली आमची म्हणून आसली फादर काल आयकता फादर कानांत गुंया म्हणटा फादर तो येवन उलयता फादर मजा लागीत आसा फादर आतल्या हप्त्या म्हणटाली ती काल तिचे मुखामळ पळयलें आनी तिका एक अंजल रोजार केल्लें हांवें आमच्या कोपेलाक व्हरून आनी म्हळ्यार आज तावन खंयचोय कोणी तुज्या कडेन उलोवचो ना काल रेतेरींत हांव चड जावन सगळ्यांची मुखामळां पळयता आमच्या रेतेर मंदिरांत आनी जो पळयतना म्हाका इल्लो असो दिसलो हेरा दिसांनी पळयचे गांठ गैऱ्या बरें तिचें तोंड पळयचें अब्बा देवा हो पिंट होवन म्हणे पळयतना मागीर इमिडिएटली माथ्यार हात दवर म्हणजे काल जालां गे तुका हा ना तो उलयता फादर तो उलयता कोण तो ताका एवढे आपण हाड म्हाका पळयचे ताची सोबाय म्हणलें हांवें खाली विचारलें उलयता ना फादर रावला म्हजे भावनान म्हणलें न्हू आमच्या कानांत आमी नाका जाल्यार आयकोंक तें करूंक हें करूंक चिंतल्यार आयकता कित्याक ताका एंट्री दिल्यार पुरो तो एंट्री काणकोण मागीर जाय जाल्यार बरें कानांत आमी चड जावन म्हणटाली आमची बालगाडी आमची आवय बापाय कितें म्हणटाली शिमटी काडून तुज्या कानांत गिर्र 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 कर ना तुका न्हीद हें घालता न्ही गे हांव मागणें करता न्ही न्हिदताय न्ही गे ती बी घाल पळया आमचें म्हणटात आतां जाल्यार आमी म्हणटा थोड्यांक थोडे म्हणटात आमकां न्हीद येता फादर जेम येता फादर कितें म्हणून येता मागण्या पडटा हांवें म्हळ्यार वय तो नाटकी जेवण सर ताची शिमटी काडून तुज्या कानांत घालना गिरी 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 कर गुंडेत आसतना तुका न्हीद येना रावता गे म्हणून हां जायते वटेन आमी समजना हांव तें आमकां आमचो दुस्मान ती बसल्या बळे ती म्हजी दुस्मान हो बसला बळे हो म्हजो दुस्मान तो सारको न्ही आमकां आसो एकलोच दुस्मान तो पांय कोण चिल्लून ताका सांगत जाय ना तुका हांगा एंट्री ना तें आमकां करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ताका पटली हांव आमच्या मोगाच्या मनशांक तो एनिमी हो एनिमी म्हूण आसूंक नजो मोगाचे न्हू कोणी जावन आमकां एनिमी ना आमकां दुस्मान ना दुस्मान आमकां आसा एकलोच तो देवा विरोध गेल्लो तो मात्र आमकां तो नाडटा देवा विरोध वचोंक चड नाका कान बऱ्या तरान आयकोवच्याक आमच्या कानांत बरेंपण सदांच आयकोन त्या प्रमाणे आमच्या जिवान कानांत आयकलें तें मोतीक वता मोतींत आयकलें उपरांत दोळ्या मुखांत पासार जाता पळया कानांत आयकनातल्यार तें मोती चोड्यान म्हणच्या हांवें आयकलें मात्र फादर ताणें उलयतना हांवें कांय सांगो ना फादर हांव खबरत उलोवंक वचोना आयकोनचें सुखत कित्याक म्हळ्यार आयकलें मागीर वेता न्ही त्या मनशाचें पिक्चर येवचें त्या मनशा विशयी नेगेटीव येवचें त्या मनशा विशयी वायट चिंतचें म्हाज्या भावान आनी भयणीनो हो मांडो कान म्हणलो मांडो बरा एमटी दवरिनाकात बरा त्या सोम्याच्या उतरांनी सोमी उलयता सोम्याचें उतर येवं दे
हर एकडे येऊन दे. हांव आयला म्हजे सांगत एक जावन राव, म्हजे सांगत एक जावन रावल्या करी तुजे थंय तसलो जीव आसचो ना म्हणटा सोमे. आनी अशें म्हणटा आसतना कितले आपुरबायतरान ते उलो बापाचो हो जावन आसा म्हजो मोगा सोबत, तूं म्हज्या मोगा सोबत, तुका हांव मानवला, ताका तुमी आयका, हाका तुमी आयका. पळया इतल्या आपुरबायतरान ते उतरां देवाची आपल्या पुताक ताणें दिल्लीं जावन आसात. हर एकल्याक आयकलें तें आसल्यांक. मोगाचे भावन आनी भयणीनो, कान म्हणल्यार मांडो बऱ्या उतरांनी आमी आयकोंक तो बरोवंक करपा मागया. देवा लागीं एक सव्या त्या काना खातीर आमी मागया. सर्वेस्वर आमच्या मोगळा बापा, आमकां दिले कान बऱ्या उतरांनी सोबोवच्या खातीर, बरेंच आयकोवच्या खातीर, बरेंत आमच्या जिवनांत करच्या खातीर सम्या ते कान तुज्या हातान दिता. तुज्या जिवनांत आमी दिता. तुजें जिवन तुवें हर एक लागीं कान दिलय, हर एकल्याच्या कश्टांक कान दिलय. म्हळ्यार एक व्यक्ती तूं जावन आसा जेजूचें निस्वार्थी सेवा, निस्वार्थीपण. आनी अशें आसता सोमी आमकां आपयता. गीत आमी गावया आनी समय सांगता एक जावया. समय सांगता एक जावन आमच्या दुसरो मांडो जावन अशें कान बर तेच तुज्या उतरांनी तुज्या बरेपणान तें बर म्हण मागया. उक्तेक सोम्या कान मोचे, उक्तेक सोम्या कान मोचे, उतर तुझे आयकोंक कुशी तुजी सोमसोम. उक्तेक सोम्या कान मोचे, उक्तेक सोम्या कान मोचे, उक्तेक सम्या उक्तेक सोम्या कान मोचे, जाऊ दे. तर तुझे आयकोंक कुशी तुजी सोमसोम. उक्तेक सोम्या कान मोचे. तिसरो मांडो जावन आसा नाक. नाकांत आमी कितें घेता? परमळ घेता. परमळ आमी घेता आसतना मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमकां बगूंक पुरो हे बरो परमळ न्ही, ताका वास येता म्हण आमी सांगता. आमच्या कुडींत आमच्या काळजांत नाका जाल्यार कोटें दवरलें जाल्यार खंडीत जावन तो वास येतालोच. ताचे बदला बरें आपुरबायेचो परमळ घेवच्याक पाद्रपेच्या जिवनांत ताका मेळिल्ले 5 गाय एका दिसाक 1 कुट्टें रगत 1 कप ब्लड ताच्या कुडी जावन देंवन वेतालें खंय. आनी रक्ताचो वास तुमकां कळीत आसा, तो तितलो बरो स्वाद दिना, वायट स्वाद दिता. पूण पाद्रपेच्या कुडी जावन त्या 5 गाय जावन हेचो स्वाद इतलो परमळीक आसलो खंय. तें आसल्या त्या लोकांच्या नाकाक हात लावन म्हणल्यार बरी भोव आपुरबायेचो एक वेळ तो. आनी तांचें थंय एक रोमांचन जातालें खंय. तो परमळ तांच्या नाका लागीं पाश्या जावन वेता आसतना आजुनूय थोडीं जाणां म्हणटा जिओनी रितोंदो त्या इटलीच्या पाद्रपेची कूड आसच्या त्या कोपेलाक इगर्जेक वेता आसतना जायत्या जाणांनी बगुल्लो तो अनुभव. ती युरोप टूर केल्ली, ती उपरांत येवन म्हाका म्हणटाली, फादर एका तरसो परमळ तो आमच्या नाकाक हात लावन गेलो आनी कसलो अनुभव फादर तो. हेच आमच्या रेतेरी मंदिरांत या पाद्रपेच्या 500 बिजेंत एका दोगां म्हाका आयिल्ल्या सुरवेर म्हाका म्हणटाली, फादर वा एका तरसो बरो स्वाद म्हज्या नाकाक ह्या कुशींत येता आसतना म्हाका हात लावन गेल्ल्या बरी आतां कसलो एक अनुभव जाता, रोमांचन जाता. पाद्रपेच्या 5 गायत तसलो एक परमळ येतालो खंय. तुज्या आनी म्हज्या नाकाक हात लावचो परमळ जावंक जाय सम्याच्या मोगाचो. तसो परमळ आमी घेवंक, तो स्वास घेता आसतना सम्याचो स्वाद म्हज्या नाकाद्वारे भितर वचाक, समींत भितर रिकच्याक. आनी कितें मुणेंपण आसा तें सक्कळी भरती करून काण उडोवच्याक सम्याक आमच्या नाका भितर आमी उस्वास घेता आसतना तसो उगडास काडचो. मेडिटेशनाक तुमी गेल्यात जाल्यार तुमकां कितें म्हणटात, तूं सम्याक तुजो स्वास भितर व्हरतना स्वामी जेजू क्रिस्त म्हज्या भितर आयलो म्हूण चिंत. आनी तो स्वास भायर सरतना कार्बन डायऑक्सायड तें धरता आसतना कितें जीं तुजें तें आसा, कितें मेळ्ळें आसा तें सगळें भायर सोडलां म्हूण चिंत. म्हण मेडिटेशनांत पयलें प्रॅक्टीस दितना करचें जावन आसा.
पूण आमकां सोम्याचो स्वाद आमच्या नाकाक लागून तो स्वाद भितर घेवच्याक सोम्य आमकां आपोवन आसा. जायत्या जाणांच्या नाकांत एका तरेचे लोळे येयला म्हणून ह्या दिसांनी कित्याक म्हळ्यार पोर एक दीस आस्पत्रेंत आसतना सदां एका दिसा ऑपरेशनाक 9 जाणां आसा त्या एका हॉस्पिटलांत. 9 बाटल्यां कडेन हांवें विचारलें आतां म्हणा लागलीं नाकांत कितें गे आडकळ आसा, लोळे बरें आयलां, एक हाडा बरें आयलां, उस्वास काडूंक जायना, तें करूंक जायना, हें करूंक जायना, नाकाचे जायते समस्या आसात, मोगाचे न्हू जावंक पुरो थोडे वीजिंग आसा आनी कश्ट आसात. हे नाकाचे समस्या संपोवन जावच्याक मागात. जायते जाणांक नाकांत ते अलर्जी, धूळ बसची आनी कितें पेंटाची अलर्जी असली नाकाचे प्रॉब्लेम आसली सगळीं जाणां आमी मागया आमच्या नाकाचे तोंदरे काबार जावं दी, सोमी ते बरें करून दी. आनी अशें आसतना ते आमकां जाय जाल्यार बरेंपण दिवच्याक आमच्या नाकांत बरो एक स्वाद येवच्याक कशें पाद्रे पियोचो तो परंबळ तांच्या नाकाक हात लावन वेता आसतना रोमांचन तांचे थंय जातालें म्हणटात. तांचे सगळे कूडस व्हरत्या संतोशान भरताली खंय आनी तो परंबळ असाध्य वाळणूक म्हणटाली थोडी, असाध्य वाळणूक कित्याक तसलो बरो परंबळ सोम्याचो स्वाद आमी सेव्या, सोम्याक आमी सेव्या. गीत आमी गायता आसतना सोमी आमकां म्हणटा घे म्हाकाच तूं घे, तुज्या नाकांत तूं भितर स्वास घेता आसतना हो स्वास सोम्याचो आमी घेवचो. त्या खातीर आमची कूड नितळ दवरूंक, नितळ मांदीर करूंक, वायटाक व्हरोंक न्हय आनी आमच्या नाकांत आसले हर एकी वायट, हर एकी पिडा गूण जावच्या मागया. बरतो मांडो सोम्याच्या मोगांत, सोम्याचो स्वाद त्या मांड्यांत व्हरों दे. रोस म्हाका थी तुझ्या मोगाची, रोस म्हाका थी तुझ्या आत्म्याची, रोस म्हाका दी म्हज्या जेसूची, रोस म्हाका दी तुझ्या कृपेची, रोस म्हाका दी तुझ्या उतराची, तुझ्या उतराची, तुझ्या सताची, रोस म्हाका दी तुझ्या सताची, रोस म्हाका दी उजवाडाची, रोस म्हाका दी पवित्र आत्म्याची. चवथो मांडो जेजून बरोवंक विसरलो जावन आसा तुजी तिची रूस साकोंक येदळ समी गायलें. रूस म्हाका दी, रूस म्हाका दी तुज्या मोगाची, रूस म्हाका दी तुज्या सुत्यावर जिविताची, रूस म्हाका दी पवित्र आत्म्याची. त्या जिबेंत आमी कितले पटी हेरांक शिश्य मारला. जॅकोबाच्या पत्रांत तुमी पळयलें जाल्यार म्हणटा ते ल्हान जीब कितली उडी मारता, कितल्या जाणांच्या नासाक कारण जाता. हे ल्हान सुंकाण त्या दर्यान घालता आसतना सगळ्या त्या तारवाक तें कंट्रोल करूंक शकता. तर तुजी आनी म्हजी जीब कितल्या जाणांक ती कंट्रोल करूंक शकता. मगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या जिबे देखून आमी कितलें कश्ट जावं कोत्ताय. ही जीब बऱ्याक उपयोग करूंक दिल्ली पूण ती जायती उलटा देखून आमी ती वायटाक गेल्ल्या देखून ती थोडे बडी पातळ जाल्ल्या देखून आमी नाका जाल्ले हेरांचे उलोवन आमचें जिवान विकाळ करून घेता. हांवें जायतो अनुभव केल्या बरी सगळे दीस देवाच्या वर्त्या कार्यांनी मग्न जावन आसतना एकच एक शब्द हेरां विशयान ते वायट उलोवंक जावं दी, हेरां विशयान ते वायट खबरो करूंक जावं दी मेळना. अशें आसतना कितलो संतोश, कितलें धैर्य कोत्ताय. धैर्यान जेजू सांगता आसतना आमकां संतोश भोगूंक कळटा. त्या जिबेंत कितल्या जाणांक विकृत केला, कितल्या जाणांच्या नाका जाल्यार उलयल्या, कितल्या जाणांक हांवें दोगो दिला. ह्या जिबेन कितले पटी मारल्यात, ह्या जिबेन ना 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 म्हण कितें सकडी लेत केला. ह्या जिबे देखून हांवें कितल्या जाणांचे जिवान हेरांच्या नदरेंत वायट करून दाखयलां. हेरांच्या नदरेंत ताणें बरें न्ही म्हणल्यार बरें तांकां करून दाखयलां. जीब जीब सांबाळल्यार बरी, बोवा पुरबायतारां सांबाळल्यार आनीक बोवा पुरबायचे संतोश हाडूंक शकता. तर सोम्या कडेन आमी मागया सोम्याच्या वर्ता जिविता आमच्या जिबेक एक हातोटी जावं दी. जीब आमकां सदांच कांटूंक, जिबेन बरें उलोवंक, बरें उलोवंक, एनकरेज करूंक, हेरांचें बरेंपण सांगूंक. तांचें कितें वायट आसा तें म्हाका पळोवचो. सोम्या कडेन माग, तांच्या वायटा खातीर तूं मागोवंक नाका. तांकां कळीत आसा तांचें वायट, तांचें बरेंपण वाळणी
सोम्या गारगांधी सोम्या उपकार बावड सोमी म्हणटा ती सच्ची बेंत कितेंय करूंक जाता कोणाकी मारूंक जाता कोणाकी जिवंत उठोवंक जाता म्हणल्यार बरी तांच्या जिवनांत कालच्या चरक्याच्या भुरग्याचें हांवें सांगलें त्या चरक्या भुरग्यान वॉट ए कॅपॅसिटी यू हॅव तुज्या जिवनांत कितें जावं बाबा तुका यू कॅन बी अ वंडरफूल मॅन तुजे लो अंडर एस्टिमेट करताय लो कॉन्फिडन्स काणून भोंवताय नाका तुज्या जिवनांत सांग जेजू म्हाका बरो कर जेजू हांव बरो आसां जेजो म्हाका सांबाळ जेजो म्हाका राख जेजो म्हाका वायटान पडोवन सोडिनाका जेजो जेवसाच्या विदोळेन म्हाका बलिदार करिनाका जेजो म्हाका तूं जाय जेजो हांव तुजो जेजो हांव तुजो जेजो म्हाका तुमचो जाय जेजो म्हळ्यार पॉझिटिव्ह कितले फावटी आमी उसारता आसतना आमचें जिवीत बरें जाता कित्याक आमी जायते फावटी आमच्या जिबेंत वायटच उलोवचें वायटच करचें त्या जिबेंत कितें सक्कडी करता आनी त्याच जिबेंत वचून सोम्याक विकृत करता आनी म्हणटा हांव जुदासान विकृत केल्ल्या देखून सोम्याक मरोचें पडलें ताणें नेगार केल्ल्या देखून ताका सोम्याक ताणें धरलें बांदलें हांव नंत म्हण ताणें नेगार केलें डिनाय केलें हांव कितें करता आमी कितें करता सोम्याक आमी कितले फावटी विकृत करता त्या जिबेंत एकच सेक हांवें दळून सांगलां मरियमायेच्या शेगुणाच्या विशयांत उलयतना हांवें सांगलें जावन आसा एक वायट अनावश्यक शब्द आमच्या तोंडांत आयलो जाल्यार वी आर लुजींग द अनॉयंटींग आमचें माकोवणी आमी उगडोवन घेता देवाचो स्पिरीट आमचे थंय उणो जाता त्या खातीर मोगाचे भान आनी भयणीनो सोम्याच्या स्पिरितान बरोवंक आमकां दिल्ली ती जीब सदांच सोम्याची रूच साकोवंक सोम्याचें बरेंपण बगोवंक आमकां ते फावो करून दी म्हण आमच्या जिबेंत वायट उलयल्या सोम्या कडेन आमी बक्षाणें मागया हेरां कडेन बसुल्या कडेन तांचें व्यक्तित्व तुमी इबाड केलें जाल्यार बक्षाणें मागात तांची जडती करचो आसा हर एकल्याची जडती करचो आसा आमचो बाप हांव आनी तुमी न्ही आमकां ते अधिकार ना आनी अधिकार आमी काणयली जाल्यार तो अधिकार जेवं सारचो जाता जडती करचो अधिकार जेवं सारचो आमचें न्ही त्या देखून तो म्हणटा हळे तुजी बातकां बगचो नात हळे तूं तशें केलां म्हण कांय भियेनाका कांय जायना जायते जाणांची आमची पातकां आमी वळखून घेना कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा ना ओगेत राव कांय जायना कोमसारान सांगलाय न्ही नेक्स्ट टायम सांगचें म्हण कांय गरज ना पातकां बगचेलां वस एक चली बँगलोर जावन आयिल्ली अन्य धर्माच्या चल्या लेगीत मोगार आसली भोव वापुरबायची आमच्यात कोरामंगला मडिवाळा आसल्या सेंट एंटनी इगर्जीक ती वेताली खंय आनी ती एक दीस म्हाका मेळिल्ली जावन आसा आमच्या रेतीर मंदिरांत आनी ती रडा लागली फादर कोणा कडेन हांव सांगू कितें जालें बाये ती म्हणा लागली फादर हांव इतलें आपुट्ट आसली इतली नीच कळपणान जियेतलें फादर पूण कितें जालें म्हण विचारलें ताका ती म्हणा लागली फादर म्हाका नाडलें कोणें जेवसरान कशें तो त्या अन्य धर्माच्या चल्यान म्हळें तुका एक कुमसारचो सक्रामेंत आसा न्ही त्या देखून तुवें प्रद्वारपणाचें पातक केल्यार वचून कुमसार जालें जाल्यार तुजी पातकां बगचलीं पयले फावटी हांव ओप्पोलें फादर ओके जालें कितें ताका म्हाका सॅड करूंक नाका जालें ताका बेजार दिवंक नाका जालें पडली फादर आनी हांव वचून कुमसार जालें फादर फुडें रडली फादर बान म्हाका सांगलें आनी मुखार मात केदींच तुज्या देवाक विकृत करिनाका फादर इल्लो तें पळयत रावलो तो मनीस उपरांत तो सांगूंक लागलो खालें परतूं वचून कुमसार जाता तुज्या प्रद्वारपणाचें पातक देवान बगचूं ना गे आनी आतां परतून तें केल्यार तुवें कुमसार जाल्यार तो बगची ना गे परत पडली फादर दुसरे फावटी कुमसार वता त्या पात्राप लागीं हांव वचोना कित्याक म्हळ्यार त्या पात्रापान म्हाका सांगलें आनी म्हाका तशें करिनाका भुरग्या आनी एका पात्रापा सोदून गेली फादर पळय त्याच पात्राप गेलें जाल्यार पात्राप आनी इल्लें कितें म्हण एडवायस बरो करता आसलो फादर पूण हांव दुसऱ्या लागी गेली फादर सुकून पडली फादर अशें आज म्हजें जिवन सत्यानाश जालां फादर कितले फावटी म्हण हांव फादर त्या पातकांत हांव परत पडटा आनी तो मनीस कितें म्हणटा परत तुजें पातक बगचना गे कुमसार वचून बगचला न्ही गे परत कर ना परत करूंक न्ही जेजू म्हणटा आनी मुखार पातक करिनाका म्हणा लागलो आरे घराक प्रद्वारपणा स्त्री म्हणा लागलो आनी मुखार पातक करिनाका वच नितळ जाला गुन्यांवकारा मांडी ना आनी मुखार पातक करिनाका हेचे भावना आनी बेडेन ते पातक करूं वचनाका त्या जिबेंत आमी हर एक लागी मारचें त्या जिबेंत कितें कितें सांगचें जीब भोव आपुरबायेची बऱ्यान ती उपयोग करूंक देवान आमकां आपयलां गाव्या गीत आनी त्या जिबेंत एक जावन उपरांत आमकां देव आदार दिता बऱ्या तरान ती सांबाळूंक रुसाम कांती तुझ्या उतराची रुसाम कांती तुझ्या सथाची रुसाम कांती उजवाडाची रुसाम कांती पवित्रात्म्याची तुझ्या मोगाची
तुझ्या जेसूची पवित्रात्म्याची पंचवो मांडो जावन आसा तुजी कात स्पर्श म्हणटा स्पर्श एकामेकाच्या वर्त्या स्पर्शान जिवोवच्या समयान आपल्याला बरो स्पर्श बरें आपण न्ही वायट न्ही वायटान न्ही वायटाच्या दृश्टेन न्ही त्या देखून स्पर्श जाता आसतना तुजे सगळे कुडींत बरो स्पर्श जाता जाल्यार बरेंपण येता ना तर तुजे कूड विकाळ जावंक शकता त्या देखून पंचेंद्रियಗಳು दोळे कान नाक आणि ते टेस्ट दिवची ती जीभ आणि स्पर्श दिवची तुजी कात हे सगळं बऱ्या तरान सांबाळूंक समयान आमकां आपयला आणि सो मांडो जावन आसा हे पंचही पंचेंद्रिया इंद्रिया बऱ्या तरान उपयोग करच्या कॉमन सेन्स सिक्स्थ सेन्स जावन आसा कॉमन सेन्स ते बऱ्या तरान उपयोग करूंक जेजू आमकां आपयता सगळे आमी उबे रावया मोगाचे न्हू समया ते आमी आमचो आदार मागया समया सांगा ते एक सव्या कोणाक ह्या वेळा कसली पिडा आसा मोगाचे न्हू समया लागीं येवंक जाय समया लागीं दिमी घालूंक जाय तुमकां अवकाश करून दिता मुखार येवन दिमी घालूंक कांय भियोवचें नाका तुजे कश्ट तुका आनी तुजे समया मात कळीत कसले अडकळी बांदपास आसात हे हांवें पंचेंद्रियांत आमी कितें सक्कडी करता वायट करता ते दाखोवन दिले ते मांडे बऱ्या तरान भरच्याक कॉमन सेन्स सिक्स्थ सेन्स इज कॉमन सेन्स बऱ्या तरान आमी चिये जाय बऱ्या तरान आसा जाय समया सांगत हांवें आसा जाय समयाचो मोग म्हाका मेळ्ळा जाय समयाचो हांवें व्हरतो मोग करीत म्हळ्यार व्हरतो बांद तुजो आज करच्याक तो मुखार आयला आनी मुखार आयलाय ह्या वेळा तुमच्या पिढेंत कसली पिडा म्हण हांव सांगना कित्याक मागीर आमकां मुखार आयला ही पिडा आसा ती पिडा आसा म्हण आमकां लेख घालूंक थोडे वटेन चड वेळ आसना त्या देखून मोगाचे न्हू कसली पिडा आसा कसले दोशी आसात कसले कश्ट आसात कसले अनवरां आसात मुखार या जायतो जागो आसा समया मुखार येवन दिमी घालून वर्त्या मापान गूण जावच्याक समय तुमकां आपोवणें दिता त्या देखून कसली पिडा जावं दी तकलेची मानसीक जावं दी काळजाची जावं दी कुडीची जावं दी आंतरीक जावं दी येयात भियेनाकात समया लागीं येयात मोगाचे न्हू कांयच भियेवची गरज ना कोणाक येवंक आसा येया समय आमकां लागीं आपयता लागीं आपोवन तो आमकां ताच्या वर्त्या मांडे ते मांडे उदकान बरा म्हणलें आज ताच्या कुरपेच्या जरीन तो भरता आमचे मांडे ताच्या मोगान तो भरता आमचे ते मांडे इंद्रिया पंचेंद्रिया म्हणले मांडे तो ह्या घडये ताच्या खाकुतीन भरता ताची सगत आमचे थंय रमयता मोगाच्या बान आनी भयणीनो तेच सक्रिमेंत आसल्या जेजूक पळय आनी ताका सांग सम्या म्हजी पिडा पळय म्हजे पिडेंत आसलें उणें पडा तुज्या वर्त्या कुरपेच्या जरींत भर तुज्या आमलीक रगत म्हजी पिडाक धुवन काडून दी सांग ताका मांडो तो जावन आसा पिडेचो बरो दी तो जेजो ताच्या वर्त्या कुरपेन जावंक जावन अनंत तरेचे पिडेचे मांडे तुमी घेवन आयल्या जावंक बरो समय म्हणटा त्या मांड्यांत म्हजे आमली रगत हांव घालतालो त्या मांड्यांत आसलें उणें पडा तो मांडो खाली आसलो ह्या वेळा तो पिडेस्त जाल्लो तो मांडो हांव ह्या वेळा संपूर्ण तरा म्हज्या आमली रक्तान भरतालो थंय उदकान भर म्हणलें हांगा तेच्या आमली रक्तान तो भरता आनी आमकां नितळ करता मोगाच्या भावा आनी भयणीनो कांयच दाक्षिण करिनाकात तुमचे दोनी हात वयर करात तुमचे दोनी हात वयर करात सम्या मुखार सगळे तुजे पिडा कितें आसा तुजे कश्ट कितें आसा बांदपास कितें आसा जायते एग्जाम्पल हांवें दिल्ले आसा कुटुंबाची भुरगीं आयकनात भुरग्यांक कश्ट आसात भुरग्यांक बांदपास वगल्यात हे सगळे कोण जावच्या खातीर समय ह्या वेळार तुमकां आपयता तुमकां आपयला सम्या पळय सम्या म्हजे सगळे कूड पळय सम्या म्हजें जिवीत पळय सम्या म्हज्या कुडींत कसली पिडा आसा सम्या म्हज्या तकलेंत कसले विरार आसा सम्या म्हज्या जिवनांत कसले समस्या आसा सम्या जावंक बरो कामानांत आर्थीक समस्या नानंतरच्या वायटांत हांव सांबाळल्या नानंतर वायट हांव सांबाळला थोड्यांनी म्हाका विक्रीत केला थोड्या म्हाका नेगार केला थोड्यांच्या बांदपास हांव सांबाळला जाल्यार म्हाका सम्या हितळकर सुटका दी बांदपासांतल्यान सुटय कसले ब्लॉकेज बॉन्डेज असले अडकळी अडचण बांदपास बांदड वायट शक्त प्रभाव जेवसाची विदळी सदांची कामां पिडेची ती पाळा सगळे नाका जाल्ले कंत बेजाराय म्हजे थंय ती कुरवणी नाका जाल्ले ती अळसाय सगळे काणोडे मागण्या थंय म्हाका रूच ना मागण्या देवा थंय म्हाका रूच ना पवित्र आत्म्या थंय म्हाका रूच ना घरांत थंय म्हाका रूच ना वापरपाची रूच म्हाका दी म्हज्या जिवनांत सगळें बरें करच्याक पवित्र आत्म्या सगळ्यात वाडय तुजो गुण करचो पावस म्हजे थंय देवाय म्हज्या शिराशिरांनी तुजी आमली रगत देवा दी म्हज्या शिराशिरांनी तुजी आमली रगत असले ब्लॉक दोन काडून दी सांग बरो
हार्ट प्रॉब्लेम जावंक बरो, आर्टेरियल प्रॉब्लेम जावंक बरो, शिराचे प्रॉब्लेम जावंक बरो, हाडांचे प्रॉब्लेम जावंक बरो, खातीचे प्रॉब्लेम जावंक बरो, मांसाचे प्रॉब्लेम जावंक बरो, तकलेचे प्रॉब्लेम कसलेय ते जावं दी. ह्या वेळार समयाच्या अंमली रक्ताच्या बळांत तो धुवन काडूंक आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती करा, वडा ताळा स्तुती करा. समय बघा तुम्ही आसा, समय बघा आसा, स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. समय दोन काढ समय सगळे पिढा दोन काढ, सगळे पिढा सगळे आरोन काढ. समय तुझ्या आम्हाला रक्तात दूध काढ. समय जेजो हालेलुया 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 हालेलुया. Apor Jesu amole rक्तान तुझ्या सगळे तुझ्या आम्हाला रक्त द्यावं समय खुर्सदा देवले तर Apor Jesu apor Jesu. सांग समय समय गोड करता सांग का कंटे सांग गोड करता. आज पाठी होता ती पिढा गुण जातालीस विदा साहित्य जाणी पिढा गोड झाल्या. जेसू गुण कर Jesu दैविक स्पर्शन तुझ्या स्पर्श द समयाचा बरो स्पर्श पिढा गुण करता स्पर्श येतो आपण तुझी बटा तुझ्या आम्हाला रगत त्यांच्या देवन समय देवन तुझा हात बळवंत हात गुण कर सांग गावरिया का बुद्ध्याने गुण कर सकले. जेजो हील द ब्लड हील द बॉडी तुझे मोमेंट जेजो हे जेजो ओ जेजो घाल तुझे बेसा तुझी दर तुझे काकुची नजर आपण अमेरिका तुझ्या काकुची जेजो ताका गुण कर तुझ्या वरत्या मोगान नका बर आणि सगळे तुझे जीवित बरे जाऊ दे. हालेलुया हालेलुया. तेच दिंबेगाल रावात समय ते तुमचे दिश्ट घालात समय आमकां गुण करूंक आयिल्लो खंडीत ताणें आमकां गुण केला. कित्याक ती आमच्या पातयेनी बरो असो दृढ मन द कन्विक्शन दॅट यू हॅव द कन्विक्शन द कमिटमेंट अँड तुजें तें आसलो तो बावार्थ फेथ तुका गुण करूंक शकता. अकळीच्या ह्या वर्त्या आशिर्वादा खातीर आमी दिंबेर आसतना सम्या कडेन मागया. सम्या तुझे आशीर्वाद म्हज्या तकलेंतल्यान तळये पर्यंत हर एका म्हज्या शिरशिरान देंवता आसतना म्हजें तें आसलें उणेपण भरती कर दी. म्हजें तें हुरूप संतोष उल्हास जॉयफुलनेस हॅपीनेस कंटेंटमेंट जॉय मे ओवरवेल्म कंप्लीटली तुझें जीवन म्हजें जावं दी. तुजें व्यक्तित्व म्हजें जावं दी. म्हज्या जिवनांत तुज्या व्यक्तीचो असो मोरो मार आनी आपुरबायची भुरगीं आमकां घर. Itia boda sakramenta sestang naman keruya purbila rupa botla novio riti adarya Katweshwa बाबार्थाचे बोलतिव्या ससे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुतीसा पृथ्वी महिमा सस्ना एका स्थळ्यात हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता Sama-sami nawarta. Amen. देवाचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टमाना सुगडास तू आमकां सोडलाय सोड आनी चड करून ह्या भुरग्यांक या तुझ्या वर्त्या क्रिस्ता समोर तुवें भागीदार केलाय. ह्या भुरग्यांची खालसा मनांतून जाणाय सम्या चड आनी चड मापान तुज्या आशिर्वादांनी ताका बर तांचे आसलें उणेपण सगळें भरती कर दी. कशें तें सोमांडे ते काना शहरांत भरती जाले त्याच प्रमाणे तुज्या आमली रक्तांत तुज्या कुरपेच्या झरींत आनी बळवंत सक्तेंत आमचें जिवान भर आनी आमकां तुज्या मोगाची भुरगीं कर संतोष आनी उल्हास सदांच भोगोंक आनी तुज्या सांगात तुज्या व्यक्तित्वान भागीदार आमकां पावक कर. जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
Ukanavar thao sumiyam Ninwa shikalsa Ukar manta Chine tamcha tuja vichitenyang sumyam Kite pati amite Mokan tuja somya amka tuve postai Raklain dain tuja Kalsan onan amka tuve yekwo taila Upan Krista Jesucha Bukti nur bentu kana bertam semiyam Dinwa shigalsa upkar manta Jine tamcha tuja vichit denya somya Kite pati amiti मुझे बाबे ने बापर भाई से स्वागत है मिस अच्छा बलिदाना के देवाकर का दिव्या देव सुपकार बोडिया या पर भाई पुंशता के तणे आमकां आपण हाडला मोरे माझ्या त्या मजतीन तो सगळे आमची मागणी ऐकता त्या प्रमाणे देवाक आभार मानून मिसाचें बलिदान पवित्राच्या नावे आता आमी आराम करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमच्या सवे आसो तुमच्या सवे आसो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सम्याच्या जिवनांत आणि प्रत्येक तरांच्या शुभ वर्तमानांत तुमी पळयलें जाल्यार देवाक आर्गां दिवंक सोमे आमकां शिकयता आमचें जिवन सोम्याच्या मोगान भरलेलें जाता आसतना आर्गां उमाळोन येतात त्या खातीर आमकां व्हेरी सिंपल इंडिकेटर आमच्या जिवनान आर्गां दिवची प्रवृत्ती आमच्या थंय सोडली जाल्यार आर्गां दिवची संवय आमकां जाली जाल्यार देवाचो मोग आमच्या थंय सर्तीक भरला म्हणल्यार अर्थ कित्याक देवाचो मोग आसतना आमी दुसरें कितें करतले सोम्या सांगता उल्हासितले सोम्या सांगता आर्गां दितले सोम्याक वर्त्या तरान आमी मानून घेतले त्या प्रमाणे तो म्हणटा जागृत रावंक जाय कित्याक तुमी परत पडनासतना रावच्याक म्हणटा आपल्या सिसांक आमकांय तितली जागृत दिल्या पयल्या पेद्रूचें पत्र 5वो अध्याय 8वी आनी 9व्या वळींत जागी जाया जागृत रावा कित्याक तुमचो दुस्मान जेवसार गरज घालच्या सिंवा बरी तुमकां ग्रासूंक राखोन आसा त्या देखून तुमी कितें करीत जाय भियोवचें न्हय स्टँड फर्म इन फेथ तुमच्या भावार्थान थीर घट रावा आनी ताका फूड करा ताका म्हळ्यार जेवसाराक तुमी मुखार रावन ताका सोलवंक आनी ताणें तुमचे पळापळ घेवंक तुमी ताका धांवणोवंक जाय म्हणटा त्याच प्रमाणे संपाद्र पियो आमकां म्हणटा ते जेवसार कोण म्हण म्हाका कळीत आसा तो लागीं येता आसतना हांव ताच्या सांगता झगडोन ताका धांवडयता ताणें म्हज्या जिवनांत कांयच भितर रिगोवंक हांव ताका दिना मात न्ही म्हजें जिवन ताणें कितेंच वायट करूंक जायना त्या देखून देवाक मेस्वलो तो जालो सर सांगता फक्त त्याच प्रमाणे आपल्या जिवनांत परिवर्तन जावं जेवसाराक खटमान पयस घाल देवाच्या वर्त्या मोगान आनी त्याच भावार्थान जियेले जावन आसात हांव आनी तुमी ह्या रेतेरीन बघिता जाल्यार ह्या रेतेरी मारिपात आमकां देवान जायती कृपा दिल्या ती आमचे ताणें वतल्या त्या कृपेन सदांच बरोवंक तो आमकां आपणे दिता त्याच आमचें जिवन सुफळ करूंक कितें आडखळी आसात तर मिसेच्या बलिदानान वर्त्या रितीर पात्र घेवया आमची पातकां वळखून घेवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनाचें तोंडांत सरून वायट आनी बरें जाणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून म्हगे सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर्पददा देव आमचे काकत करो आमचे पातकां बगसून आमकां ससणाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया
कर Hrista cruț Somia ca cruț Somia ca cruț प्रतया सर्पदता देवा आमच्या बापा तुझ्या गणितपती भोकन पातकांची दया करून आणि तांकां बक्षाणे देव तूं दाखयताय आम्हा पातक्यांक सदां कणवळ वागय आणि तुझ्या बसवण्यात सगळ्या काळजा रात्रेगून सर्गींचे सुखामे जोडीसे कर आमच्या सम्या तुझे पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे पवित्र आत्मेजकपणाची येता आणि राजवर चलयता ससनाच्या सासना आमेन. जॉबाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना जॉबान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हणलें, तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. नेणारपणान दैवीक मांडावळ अस्पश्ट करता तो कोण हो? वय म्हाका समजना तसल्या वस्तू विशीं म्हज्या गिन्याना भायर आसलेल्या वस्तू विशीं हांव उलयलो. तुजे विशीं कानांनी आयकून मात्र हांव तुका वळखतालो, पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी तुका पळयला देखून हांवें सांगलेलें तें हांव फाटीं काडटां आनी धुळींत आनी गोबरान प्राचीत करतां. सर्वेस्परान जॉबाच्या आदल्या दिसांचेर घाल्ले प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशिर्वाद घाले. ताचे कडेन 14,000 बकरे, 6,000 करी, 1,000 बैलांची जोतां आनी 1,000 गाडवां आसलीं. ताका 7 पूत आनी तेगी धुवो आसलीं. तांचे मदले पयलेक जेमिमा, दुसरे केजिया आनी तिसरे केरेनफूक म्हूण नांव दिलें. सगळ्या देशांत जॉबाच्या धुवां इतल्यो सुंदर स्त्रियो नातल्यो आनी तांच्या बापायन आपल्या पुतांक दिल्ले प्रमाणे तांकांय दायजांत वांटो दिलो. हाचे उपरांत जॉब 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें आपलीं भुरगीं आनी भुरग्यांचीं भुरगीं 4थे पिळगे पर्यंत पळयलीं. देवाचें उतारें. देवाचें उलोवप. तुझ्या मुखा मोळाचो परसळ सर्वेस्परा तुझ्या साकराचे फांक. तुझ्या मुखा मोळाचो परसळ सर्वेस्परा तुझ्या साकराचे फांक. गिन्यान आनी सानवाय म्हाका दी, कित्याक तुज्या आज्ञांचेर हांव पात येता. मुजेर कश्टान वार आयल्या तें बऱ्याकच पडलें, कित्याक तोवळ तुजी नियमां हांव शिकलो. तुझ्या मुखा मोळाचो परसळ सर्वेस्परा तुझ्या साकराचे फांक. सर्वेस्परा तुजी नियमां न्याय नितीची म्हणो आनी तुवें मुजेर धाडल्याय ते कश्ट. म्हाका पावो म्हूण हांव साना, त्यास तुजे हुकमेन सृष्टी सगळी बाळटा आनी सर्व रसना तुजी सेवा करता. तुझ्या मुखा मोळाचो परसळ सर्वेस्परा तुझ्या साकराचे फांक. हांव सर तुजो साकर तर म्हाका समजोणी दी, तेन्ना तुजी खुशी म्हाका कळी जातली. तुज्या उतराचें उगडापण मोती कुसवा आनी साद्या काळजाच्यांक समजोणी दिता.
तुझ्या मुखामोळा सोपरसळ सर्वेस पोरा तुझ्या सक्राचे फांक तुझ्या मुखामोळा सोपरसळ सर्वेस पोरा तुझ्या साखराचे फांक. समय उभी राहूया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सदैव तू बापा सर्गा संसाराच्या धन्या कित्या सर्गींच्या रासाचे गुठू लाणांक तुवें उगडल्याय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सवे आसम. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. सोम्यानं धाडलेले ते 22-70 शिस संतोषान पाटी आयले आनी म्हणाले, सोम्या तुजें नांव काडल्यार जेवसार सयत आमकां खाल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो, अंतराळांत हांव झगडांनी पडिल्ल्या बरी सैतान पडोवन आपटल्लो हांवें पळयलें. पळया सोरोप इच्छू आनी दुस्मानाचें सगळें बोळस पांयां तळां मुस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिला आनी कितेंच तुमकां बाधक करचें ना. तरी पूण जेवसार तुमकां काल जाता देखून तुमी संतोश पावनाकात. बगार तुमचीं नांवां सर्गी बरोवन आसात म्हणून संतोश पावा. त्याच घडये जेजू पवित्र आत्म्यातें संतोशान बरोवन म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुद्धवंतां तावन लिपोवन दवरलेलो हे संगती ल्हानांक तुवें उडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशांत कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत सिसांतय परतोवन ताणें म्हळें, बागी तुमी देखतात ते देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, साबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता इवन मुचे सोमिया पोरते देने म्हाका संवसारिया पयना साव एक करे बलिदान. जेसू संगी बैठो दिता हिलान काने गोवावड दाका सरो बोतलों मासारकता गोवावड दाका सरो बोतलों मासारकता. जीवन मुझे सोमिया ओते देने म्हाका संवसारिया पयना साव एक करे बलिदान.
म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद देवा बापा मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. कणवळा देवा आमी तुका आमताव तेजेच्या कोणी रक्ताचें बलिदान तो मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या देण्याच्या निरंतरी वांवची जळ आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपद आनी सृष्टाच्या देवा सरकाळी आनी सत्य आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्या सो. तुज्या वर्त्या मोगांत ह्या संवसारांत हर एका जिवीक रस्त आसतना प्रत्येक तरा मनशाचे सलवसां जावच्याक तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत दान दिलो. ताणें आमचो वर्तो मोग केलो. तेजें मांस आनी रगत खाण आनी पिवण जावन दिलें. तेज्या कश्टा मरण आनी पुना जिवनपणा वरवीं नव्या जिविताची वाट आमकां उक्ती केली. त्याच सुंदरच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळबाळ निरंतर गायता तुजे मुखार. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस ओ तूं सगळ्यांनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाच. ओ सगळीं तुका जय जय. ओ सगळीं तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडो आनी रगत आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका तीन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परिचोण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान देण वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करचे रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वाडवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट सकट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. बापाचेच्या मरणासतणी पुन्हा जिवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास काडटा. आनी हो जिवीत सोंडो आनी सडोची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडासकार आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझाक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळटकार. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरिये देवाच्या माये सांगाती
आनी तिचो पोती भगेवन झुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. परबाचे प्रार्थना सुमेन आमकां शिकयलां भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवा. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सोंस आमकां दी. सर्गीच्या बागडांच्या सोडून दर जेजू क्रिस्त जेणे बरो शानत तेला आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटे आनी सर आकादांतली वाठय. कित्यार सोडकी पदी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदामळ्यान तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशबरमतिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. क्षमेची शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सवे आसो. मायमोग असो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. मग क्षमा बेणीनो पळय आमचो स्वामी ह्या स्वामीच्या व्यक्तीत घेवन सदांच ताचे बरी जावच्याक आमकां पोणे दिलां. तुज्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागे सम्या तुजे म्हजे भितर म्हाका पावना पूण त्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पान संको 146. मुसो रक्षक तुझा शिसल्या कोणाक हांव भिसोना तो सरशीन आसतना. मुसो रक्षक तुझा शिसल्या कोणाक हांव भिसोना तो सरशीन आसतना. सोमी म्हाका पोसता कांय ना उणें म्हाका तरणेत नासलेले कडेन सरव म्हाका दिता. मुसो रक्षक तुझा शिसल्या कोणाक हांव भिसोना तूं सरशीन आसतना. मुसो रक्षक तुझा शिसल्या कोणाक हांव भिसोना तूं सरशीन आसतना. उदका लागीं व्हरून विशीव म्हाका दिता नितळ उदक दिवून म्हाका दादोशी तो करता. मुसो रक्षक तुझा शिसल्या कोणाक हांव भिसोना तूं सरशीन आसतना. मुसो रक्षक तुझा शिसल्या कोणाक हांव भिसोना तूं सरशीन आसतना.
नासलो तरी मरणाचे सावळ्यांतल्यान आसाय तूं बेत काटी घेवन दिवं शांती समाधान तुजो रक्षक तूं शिसल्या कोणाक हांव भियेसोना तूं सरशीन आसतना तुजो रक्षक तूं शिसल्या कोणाक हांव भियेसोना तूं सरशीन आसतना उस्मान पडून आसता म्हाका तूं मेस्मानताय पिवाण दादोशी दिवन मोच्या माथ्याक तेल तूं मागताय तुजो रक्षक तूं शिसल्या कोणाक हांव भियेसोना तूं सरशीन आसतना तुजो रक्षक तूं शिसल्या कोणाक हांव भियेसोना तूं सरशीन आसतना तुजी काकूळ दया सदां ती आसतली सौम्या सवेची येतलो भागी सुखीची नी तुजो रक्षक तूं शिसल्या कोणाक हांव भियेसोना तूं सरशीन आसतना तुजो रक्षक तूं शिसल्या कोणाक हांव भियेसोना तूं सरशीन आसतना सुमी म्हणटा बापा जाणट्याने बुजोतना लिपोवन दवरल्यो त्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापें केल्ल्या खातीर तुका हांव आर्गां दितां प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कोडेच्या सर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादी वखद जावं जशें ह्या रितीन जेच्या मरण संभ्रमांत तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशें सर्गांत ताच्या वैभवांत आमकां वांटो मेळो हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सरपद वेदादे बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन क्रिस्तचे व्यक्तित्व आमचे कन घेवच्याक वचून याद क्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाची अडपता तुमी घेवची आयचें रेतीरेचें जेवण स्पॉन्सर केलां रिटा डिसोजा आनी सरीना अल्मेडा आनी कुटुंब कालमाडी हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हें जेवण स्पॉन्सर केलां डॉल्पी गोम्स हाणें देवादीन जावन 1 वर्स जालें ताच्या वर्साचो उडास काडून हें जेवण रेतीरेक आयिल्ल्यांक तांणी स्पॉन्सर केलां तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच एवजीन मेंडोन्सा उद्यावर स्मिता कोरेया पल्मार एड्रियन डिसोजा मूडुबेळे विलियम पायस मैंगलोर हिल्डा सल्डाना रुजारवाडो लीना डायस उडुपी कैन्यूट स्टीवन बरेटो कलमाडी मोगाचें नांव तुमकां देव बरें करूं मोरये मायचे आशिर्वादा तुमचेर हांव मागतां वेलंकणीचे माई तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर वेलंकणीचे माई तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर
वेलांकणीचे माई तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. Ibo nitali aungkari bo Bogewon tinradin chilchi bo nirmal away zaun susan taun tuka vinsun kadli devbuta tu garbi samauchaweli tuka bogoladi guwartya ananda so udas korum tu maka pawker moja magnecha urben tos anand portan tuka diung wato aniki sad wadong हांव भोव सडत रेखता ये दुखे संचे भोव मोगाळी माय तुझ्या आनंद सो भक्तीन उडास करतला तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय तुझ्या दिवपताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयोवन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुझ्या बळवंत ससयच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परता हे म्हज्या गरजेन म्हज्या पासून विनंती कर देवाची भगवन खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हयतर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागता. ते सावा ह्या परी आसात कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक पांयाचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक मोटाय उणी जावंक मायग्रेन गूण जावंक लिव्हर सिरोसीस आनी लिव्हर कॅन्सर गूण जावंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक BBA सिकाप कंप्लीट जावंक सांडून गेल्लें भांगर पाटी मेळोवंक फायब्रॉयड गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक दुबाव पयस वचोंक वेरिकोस वेन गूण जावंक राग मोसर झगडें सोण्ण मोगान जियोंक शिरांची पिडां गूण जावंक कान दूख गूण जावंक पांयांक बोळ येवंक जाग्याक बरें मोल येवन विकून वचोंक घराक एक रस्तो फावो जावंक गर्भकोशाची पिडा गूण जावंक बाळंतेर नॉर्मल जावंक CA परिक्षे पास जावंक दोळ्यांचे प्रॉब्लेम गूण जावंक पेंगटाची दूख गूण जावंक वायट इश्टगा सोडूंक आंगाची काळी शिबां आनी दोवी शिबां गूण जावंक कोर्ट केस फाटीं काडूंक UK अमेरिका जर्मनी बरें काम मेळोवंक केस चडचे रावोंक परगांवांची विजा मेळोवंक काजर कसलें आडकळ्ळें उणें जावंक बऱ्या कंपनीन बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक कुटुंबाच्या सांद्यांनी मोगान जियोंक मन बदलून बरी जिणी जियोंक आस्तीचे वांटे बऱ्यान जावंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक लाखांनी काडिल्लें रीण फारीक जावंक आमाल पियोवणें सोडूंक शिकप बऱ्या तरेन शिकोवंक गॅस्ट्रीक गूण जावंक युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक बिझनेस बरें जावंक आयर्लंड विजा मेळोवंक कामाक पावत आसलें कामेली मेळोवंक हार्टाची पिडा गूण जावंक आनी बिरांत कावजेणी पयस वचोंक मोगाच्यानो ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी मोरये मेळ्ळे आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्या मारिपात तुज्या मध्यस्थिकेतय म्हाका आसची वर्दी पातयणी उसारूंक हांव खुशी व्हरता. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या खतावीन खालसान पेटयल्ल्या सैमर्थ्या मोगा आनी आनंदाच्या मानाक हांव तुज्या लागीं परतून मागता. हे म्हज्या मागणेक घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेग भेटयता. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंत मरिये देवाची माय अमावाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंत मरिये देवाची माय अमावाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंत मरिये देवाची माय अमावाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बोडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळी मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरता आनी संवसाराची अंतपर्यंत ती परजळान वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकता. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे
देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागता. तुज्या पदवेदार मध्यस्तिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदळ पर्यान मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां. जेच्या मोगान खाजाच्या मोगान तुझें काळीज पेटिल्लें. ह्या मोगा पासत भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागता. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. थंडसला सरगाडे संसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजेशी पावोन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. प्रार्थुया. हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लगे आमी मागतांव. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदले भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या ही गरजेन ते तुका अर्गां दिवं दीत. जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखोंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. गैता काळीस मोचे सर्वेस पोरा होगडीक तुची. नाव तुचे वागणता गावन गीता महेमेचे. कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी. मोग तुजो करो आनी मैपसी. गैता काळीस मोचे सर्वेस पोरा होगडीक तुची. नाव तुचे वागणता गावन गीता महेमेचे. कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी. मोग तुजो करो आनी मैपासी. गैता काळीस मोचे. मुच्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकलें म्हाका सांबाळ धरलें. उलो तुका मारतना तुवें म्हाका कान दिलें काळी दैरान भरलें.
तुझ्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें ऐकले म्हाका सांबाळटले उलो तुका मारताना तुवें म्हाका कान दिले काळीज दैरान भरले सगळ्या या काळजांत मोच्या तुका हांव नेन वाचता तुज्या दुताची कीर्तन तुझे गायता सर्वेस्पोरा सर्वेस्पोरा गायता काळीज मोचे सर्वेस्पोरा होगळीक तुझी नाव तुझे वागणता गावन गीता महिमेचे कित्या तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुजो कर आनी मैपासी गायता काळीज मोचे तुझ्या तोंडांतली ती उतरां ऐकताना रासातीन वाचतले सर्वेस्पोराची ती महिमा कितली व्हरती मोनन वाकणटेली तुझ्या तोंडांतली ती उतरां ऐकताना रासाती वाचतेले सर्वेस्पोराची ती महिमा कितली व्हरती मोनन वाकणटेली तूं बरो विश्वासी म्हूण सगळ्यान परगडतले सकळा प्रस उरते तुझे नाव संभ्रमन गाजतले सर्वेस्पोरा सर्वेस्पोरा सैता काळीज मोचे सर्वेस्पोरा होगळीक तुझी नाव तुझे वागणता गावन गीता महिमेचे कित्या तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुजो कर आनी मैपासी गायता काळीज मोचे मुखार पुता सोय अंकवार मोळी आशीर्वाद तिका जिसूच्या पवित्र काळसा आमा सर्वां दी तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये आमा बसत विनंती कर दर्या सुकरा आमा बसत विनंती कर
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.